1. Estimate for conversion of existing overhead 33 kV line of Quinamore feeder emerging from 220 110 33 kV Sheldon substation into underground cabling system under the jurisdiction of Subdivision 2, CAPE for an amount of rupees 27 crores 86 lakhs 71,730 is under process. Number 2, estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Markarne feeder from emerging from 1 into 6.3 MVA 33 by 11 kV Sharpen substation into underground cabling system under tribal subplan scheme under the jurisdiction of Subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 21 crores 23 lakhs 14,514 is also under process. Estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Maina feeder emerging from 1 into 6.3 MVA 33 into 11 kV Quinamore substation into underground cabling system under tribal subplan scheme under the jurisdiction of Subdivision 2 CAPE for an amount of rupees 26 crore 88 lakhs 9,562 is also under process. And 4, estimate for conversion of existing overhead line of 11 kV Surkorna feeder emerging from 1 into 6.3 MVA 33 11 kV Quinamore substation into underground cabling system under Electricity Department Fund scheme under the jurisdiction of Subdivision 2 CAPE is under estimation, which will be done in near future. The 5th, the department is also in the process of hiring a separate additional vehicle to attend to breakdowns in the area for which the process has been initiated. Presently, to rectify the fault and set right of the feeders, 15 numbers of contractor laborers along with vehicle has been engaged on 3311 kV Quinamore substation, Riemann section office and Surkorna section office for a period of 1 month for immediate restoration of power supply to the consumer of Kavre Pilla Surkorna, Riemann and surrounding area. The said laborers and vehicles along with the regular line staff are also used for routine preventive maintenance, pruning, cutting of trees, replacement of deteriorated poles, stringing of loose lines, rejumbering, greasing of GOAB switches, etc. to ensure steady supply of power. हेचे कॉलिंग अटेंशन जे हांवें हाडलेलें इन द सेन्स ऑनरेबल मिनिस्टराचे एका आनी तेणें उत्तर दिलें. हांव फक्त एक ऑन द टेबल ऑफ द हावस प्लेस करूंक सोदता आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक कॉपी दिवची की ज्यो त्या मतदारसंघात म्हणजे आमकां तो एक बाग लागता पेडामोळ शिरवय हो बाग ताकाय लागता, रिवणा बाल्ड तो आमकां लागता आनी हितून भितर जे परतून जो इशू जाता तुवें फक्त आन्सर दितना फक्त एस्टिमेट म्हटल्या असो एस्टिमेट करीता. हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर हांवें एस्टिमेट जालें स्पिकर सर. सो एस्टिमेट म्हणनासतना ताका बाबा टेंडर म्हणपाचें एक म्हाका दिसता तुमी आन्सर दिवपाक जाय आशिल्लें अशें एक रिक्वेस्ट करता. दुसरें तुवें म्हटल्यार की द डिपार्टमेंट इज ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग अ सेपरेट एडिशनल व्हेकल. आतां सेपरेट एडिशनल व्हेकल म्हणल्यार कितें अशें हायर करा न्ही स्पिकर सर, 2 मिनटां जाता. व्हडले टेंडर 15 लाख रुपया व्हेकल 8 म्हयन्याक, 8 लाख रुपया 8 म्हयन्याक, 9 लाख रुपया. हांगा व्हडले टेंडर अशें कॅबिनेटाक घालून तुमी करता उलोवपाचें ना स्पिकर सर. म्हाका अशें प्रोसेस कितें हायर करा, हांव दिता गाडी फाल्यांच्यान, काय प्रॉब्लम ना स्पिकर सर. आनी दुसरें तुमी सांगला की स्पिकर सर हे जे लेबरर्स जे आसा, म्हाका एकूच लक्षांत हाडपाक जाय मंत्र्याच्या हितून स्पिकर सर की थंय एक जेई जो आसा ताका 3 चार्ज आहा, 2 चार्ज आहा. तुमचे हेड ऑफिसांनी आनी डिपार्टमेंटाचे बसयल्या पळय तांकां मातशें काडा, जेईज आसा पळय आनी ताका हांगा घाला, खंय लायनीर घाला. तो एडिशनल चार्ज हो काडचो अशें तुमी एश्युरन्स दिवपाक जाय. दुसरें तुवें ऑलरेडी व्हेकल करता म्हणल्यार म्हाका खबर आहा तूं करतलो म्हण आनी ताका काय हांव फाल्यां दिता गाडी थंयचेच लोकल तुमी घालून घेवची. आनी तिसरें जें आसा जो म्हजो मेन मुद्दो आसा कित्याक 89 ट्रान्सफॉर्मर जे आसा हे सबस्टेशन चलता 89
आणि 89 ट्रान्सफराचे जे मे बी ते बारीक आसतले 63, 100, 150 असे आसतले. पूण स्पीकर सर तुम्ही जे 11 kVA सप्लायचे 33 kVAचे तुम्ही ऑलरेडी अंडरग्राउंड केबलिंगाचे शेल्पे फिडराक चालू केल्ले आसा. एक सर्किट जो आसा दुसरो सर्किट तुम्ही करता. पूण एस्टिमेशन ऑफ 11 kVA क्युनेमल फिडर 33 kVAचे डायवर्जन फिडर हो बारीक जातलो स्पीकर सर. 27 crore 86,71,730 अशें तुम्ही म्हटलां. पूण म्हाका दिसता हो इम्पॉर्टंट कित्याक तुमीच म्हटलां की झाडांतल्यान गेला लायन गेल्या आनी परतून परतून तुट्टा. हो कितल्या बेगीन तुमी करतलो बेगीन एस्टिमेट जालो म्हण जावचें ना. टेंडर केन्ना करतले हो विशय तुमी सांगपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर दुसरी गोश्ट जशी आसा ते मोबायल ट्रान्सफर ना. एक्चुली डिविजन 7 4 सब डिविजनां आसा आनी तितून भितर सगळे कडेन मोबायल ट्रान्सफर आसा. पूण हे डिविजनाचो हो सब डिविजनाचो मोबायल ट्रान्सफर आसा तो खंय तरी गेलो नाच जालो. तो अजूनही मोबायल ट्रान्सफर ते पावना स्पीकर सर. तोय मोबायल ट्रान्सफर एक ड्राय आसूं नाल्यार वेट आसूं तो मोबायल ट्रान्सफराचे अरेंजमेंट मातशें करचें. कित्याक खंय खंय जो अप टू 200 kVAचे मोबायल करूंक अलावड आसा स्पीकर सर. पूण तो ड्राय टायप आसता वेट टायप आसना. ते तुमी करून घेवचे अशें विनंती करता. परतून स्पीकर सर म्हाका लक्षांत आसा सुभाषाचो घेराव घातलो कित्याक मेजर पोर्शन ताका लागता आमदार सुभाषाक. म्हाका थोडोसो भाग लागता. सो हे मातशें तुमी करचें. आनी एक लक्षांत हाडपाक जाय एकूच स्पीकर सर की हे जे टेबलाचो हांव दवरता हो जो विशय CM आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराक दिवचे. आनी लास्ट इतलेंच उलयता तुमी सांगला हे एस्टिमेट जे आसा म्हाका दिसता आमचो भाग जो आसा डिविजन 7 जे एरिया खूब व्हडली आसा स्पीकर सर. आतां मुरमुगांव सारके डिविजन जे आसा ताका बारीक एरिया लागता. आमचे केपें डिविजन 7 केपें कुडचोरे मागीर तुजे आमचे सांगे मागीर आमचे सावड्डे आनी आमचो थोडो भाग आमचो कुंकळेचो थोडोसो भाग लागता. अशें करून हो डिविजन व्हडलें आसा स्पीकर सर. ते गाडयो ज्यो आसा म्हणजे रिपेर करपाक जशें स्काय लिफ्ट जावं नाजाल्यार तुजी व्हडली क्रेन जी जाय पडटा केन्ना केन्ना घालपाक म्हाका दिसता एकूच आसा स्पीकर सर. कशें जातलें स्पीकर सर. हे एरिया इतले वास्ट आसा की सुभाष जेन्ना भोंवता म्हाका दिसता सकाळीं लागलो सांजचो पावता कॉन्स्टिट्युन्सीन. आमची म्हणटा बारीक मातशी कॉन्स्टिट्युन्सी आसा आमी सकाळीं दनपार वेळार पावतले. पूण अशें करून ती गाडी स्पीकर सर खंय तरी धाडली ती पावचीच ना. सो हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें अशें विनंती करता. आनी हे परतून जावपाक जायना अशें तुवें एश्युरन्स दिला स्पीकर सर की तुवें 10 कॉन्ट्रॅक्ट 15 numbers of contract laborers along with vehicle has been engaged on 33/11 kVA क्युनेमल फिडर. आता 33/11 kVA क्युनेमल फिडर जो कातलो तेजे बद्दल तुवें दुसरे जे हायरिंग ऑफ सेपरेट एडिशनल व्हेकल हे मातशें फाल्यां करचें अशें रिक्वेस्ट करता. कित्याक खुबशे त्रास जाता स्पीकर सर. आमचे 2 दीस नायट नासले आमचे पेडामोल्या वाठारांत 2 दीस नायट नासले फिडराक लागून. आनी ताका जो भाग आसा तुवें प्रॉमिस केला की 33 kVA होय पंटेबळ करतलो म्हूण तो अजूनय टेंडर करना स्पीकर. 2.5 वर्सां जालीं. तुवें म्हाका 2.5 वर्सां जालीं सांगता एवरी टायम विचारता तूं सांगता करता म्हूण. हांव नगो हांव आडयता वो आनी कोण आडयता म्हाका खबर ना. तुवें टेंडर करचो अशें विनंती करता स्पीकर. तुवें आतां खुबशे टेंडर घातल्या. तुवें पयर आन्सरांनी दिल्या की यू हॅव कलेक्टेड 900 crores फ्रॉम ED फॉर लास्ट 2 years इलेक्ट्रिकल ड्युटी. यू हॅव कलेक्टेड इलेक्ट्रिकल जे स्ट्रीट लायटीचे भाग आसा तुमी 180 कोटी कलेक्ट केले 2 वर्सांनी अशें तुवें आन्सर दिला. म्हणजे आतां आन्सर आसा. सो हे पयशे परतून घालपाक जाय स्पीकर सर. आनी इलेक्ट्रिसिटी जशें आमचे स्ट्रीट लायट जे आसा तो विशय तसो आसलो की पंचायतीक ते स्ट्रीट लायटीचे पयशे भरपाक पावना. पंचायत ते स्ट्रीट लायट मेंटेन करूंक शकना. सगळे पंचायतीन ते तुमचेर भार दिल्लो. हो मातशें तुमी करचो. कित्याक अशें जर जालें तर लोक बेश्टे घरचे भायर घेराव घालता आनी तांकां खूब त्रास जाता स्पीकर सर. सो एश्युरन्स दिल्लें आसा. हे मातशें लक्षांत घालून हांवें कितें सांगलें तेंय मातशें लक्षांत घालचें अशें विनंती करता. माननीय आमदार दिव्या राणे. स्पीकर सर, जे कॉलिंग अटेन्शन सबमिट केला ऑनरेबल मेंबर श्री निलेश कबराल ते सेम इश्यू आमच्या 70 भागांनी आयडेंटिकल इश्यूज आसा म्हणून हांव उबें रावला हाजे बद्दल उलोवपाक. कित्याक स्पीकर सर आयडेंटिकल इश्यूज म्हणजे हे आतां 4 म्हयने जाले आमचे लोक इतले त्रासान आसा की तांकां जे लायटीचो विशय आसा आनी हे लायटीच्या विशया खातीर उदकाचो विशय जाला. सो वॉट्स
ना हांव एकूच इतलेंच सांगता की मातशें लक्ष दिवचें आमचे माननीय मंत्र्यान लक्ष दिवचें की आमच्याय भागान आयडेंटिकल इशू आसा आनी जाता तितलो बेगीन तो मातसो सोडोवचो म्हणून कित्याक जें कितें अंडरग्रावंड केबलींग खंय जावना तें मातशें बेगींतल्या बेगीन करात आनी खंय पळय कितें खंय जावना तेंच म्हणटा हांव खंय जाला थंय हो इशू ना आनी खंय जावना तो इशू जाला सो पूण सांगपाचें आमचें कर्तव्य की जाता तितलें बेगीन उरलां तेंय काम मातशें जावचें म्हणून कित्याक फायनली ग्रावंड लेवलाचेर जे आमच्या लोकांक त्रास जाता ते आमी शहरान रावन कळना कित्याक जे ग्रामीण भागान हो जो त्रास जाला आमच्या लोकांक आनी 4 म्हयने 7 दीस लायट ना स्पिकर सर म्हणून इतलेंच सांगपाक सोदता माननीय मंत्र्याक की मातशें तुमच्या इंजिनियरांक सांगात ग्रावंड लेवल जो स्टाफ आसा जे आय डोंट थिंक जे ज्युनियर लेवल जे इंजिनियर आसा आनी जे मेंटेनन्स करपी आसा प्री मॉन्सून मेंटेनन्स हे टायमली जायना द इंजिनियर जे ऑफिसांनी बसता दे हॅव टू गो टू ग्रावंड लेवल अँड वर्क अँड सी वॉट इज द इशू कित्याक खंय झाडां पडल्या खंय फोलेज कितें लायन कट जाल्या ते मातशी टायमली तर तांणी तर इंटरवेन्शन केलें जाल्यार बाकीचे जे कितें इशू आसात तुमच्या डिमांड्सांनी हांव उलयतलें पण हांवें इतलेंच सांगपाक सोदता की आयडेंटिकल इशू जो इतले दीस आमच्या लोकांक लायट ना आनी लायट ना म्हणून द वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट्स डोंट फंक्शन आनी उदकय ना जाता आनी एक दीस थोडे वरां जाल्यार वेगळी गोश्ट पण 7 दीस अशी लायट ना उदक ना म्हणटकच हे खूबच त्रास जाल्या लोक सगळे झगडपाक आय हॅव कंट्रोल देम नॉट टू गो अँड फायट विथ द इंजिनियर्स अँड एट द स्टेशन थँक्यू स्पीकर सर कंट्रोल मिनिस्टर रुद्र फर्नांडीस एक कॉलिंग अटेन्शन ज्या एरियेक ताणें घातलं पळय आसा ज्या विशया संदर्भांक एरिया आसा ताजे तितलेच मर्यादीत रावात जनरल हय स्पीकर सर सर ओके स्पीकर सर राउंडिंग म्हणजे आख्खे गोंय स्पीकर सर येस ओके स्पीकर श्री सर रुद्र फर्नांडीस ऑनरेबल निलेश काब्रालान बऱ्यांतले बरे फ्रिक्वेंट पावर कटाचेर जे कॉलिंग अटेन्शन घाल्ला स्पीकर सर हे पाट पावस भरपूर पडलो आनीक वारे मारलेल्या कारणान कितलींच झाडां मोडली आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन एटलिस्ट एक 17 झाडां पडली आनी ही झाडां पडोन पावर कट जालो आनी जाता कितें स्पीकर सर जेन्ना पावर कट जाता तेन्ना घरांनी एक पाट फ्रिजान कितें आसता तें पिड्या जाता भुरग्यांक त्रास जाता आनीक एक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें आसता आमचे सबमर्सिबल पंप आसता टांकेनी भितर आनी जी घरां वयर आसता घरां दोंगराचेर तांकां लायट आसतूच जाल्यार तांकां उदीक येता आनी जेन्ना लायट वयता तेन्ना तांकां उदीक येयना ताका लागून हें मातशें पळोवचें आनी बऱ्यांतले बरें आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो पावर सुदीन धवलेकर बऱ्यांतलें बरें काम करता बरें तेजे इंजिनियर तेणें आमकां दिलेले आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रोखडीच कामां करता ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा थँक्स येस श्री वेंजय विकास दोनांनी ओके नेक्स्ट कॉलिंग सांगात सवाती मातशें बाब निलेश काब्रालान जे कॉलिंग अटेन्शन मागला ताचेर ताणें 2 प्रश्न निर्माण केले एक म्हणजे प्रत्येक डिविजन वायज व्हेकल आसपाक जाय आय अश्युअर यू एक क्रेन एवरी डिविजन आनी एक सब डिविजना एक स्काय लिफ्ट विदीन पिरियड ऑफ 15 days दुसरी गोष्ट जे इंजिनियर कमी आसा त्याच्या खातीर आमी अंडर वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट फोरमॅन घेवपाचें थारायला आनी येता त्या म्हयन्यान ऑगस्टांत कितें करपाक गेला फोरमॅन म्हणजे तो काम बिटवीन इलेक्ट्रिशियन आनी इंजिनियर हेच्या मदीं पोस्ट आसा तुजें? एक पोस्ट फोरमॅन आसा आनी फोरमॅन सँक्शन करून घेवन आमी ते येता ते म्हयन्याक एडवर्टायजमेंट करता आनी हें काम करता आसतना आजून बसून कोणीच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विथ द हेल्प ऑफ चीफ मिनिस्टर आमी तें सगळें कार्यान्वीत करपाचो हें केलां आनी हाजे फुडें जो स्टाफ कमी पडटा म्हणटा कित्याक फाटल्यानूय बाय दिव्या राणे उलयले की स्टाफ कमी हाचे फुडें स्टाफ कमी करचो ना कारण कॉन्ट्रॅक्ट इज नॉट परमिटेड इन पावर डिपार्टमेंट खूब जाणांनी कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ घेवन ठेवला ताजो आतां त्रास जाता वर्कचार्ज एस्टाब्लिशमेंट एज पर CPWD मॅन्युअल इट इज टू बी कन्सिडर आनी ताजे अंडर प्रोविजन दिल्लें आसा
त्या प्रोविजना अंडर आमी तें काम करतले एंड इट इज सब्जेक्ट टू ओनली 3 वॉटर रिसोर्स, PWD एंड पॉवर डिपार्टमेंट. थर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की कोणीच अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क चालू करूं नये. तुवें केल्लें, तूं मंत्री आसतना, पूण तुवें हांगा करूं ना कित्याक नकळो. पूण पयर जें काम पळय सुभाष फळदेसायन केलां न्हय ताका तोंड ना. रातचो वचून तो थंय बसला कारण पावसूच असो पडला. हांव तुमकां एक स्पिकर सर हांव एक पिक्चर धाडटा लायव्ह जें हांवें झाड मारलां काल. तातूंतल्यान झाडांतल्यान मारिल्ल्या झाडांतल्यान सादारण 10 मिटरा वयल्यान झरे फुटल्या झाडां भितर आनी येदी व्हडली धार पडटा 10 मिनटां. आनी हे मेन दुर्बाट कवळें रोड आसा पळय आमचो त्या रोडार आसा व्हडलें झाड आंब्याचें. काल वायनाड जी गोश्ट जाली ती भयानक आशिल्ली कारण दोंगराक ढग आपटलो आनी दोंगराक ढग आपटलो म्हणून हें सगळें काल अघटीत अशें पयर राती घडलें. तशें सादारण 25 दिसांक गोंयांत घडलां. आमच्या लक्षांत आतां एक गोश्ट येतली. आतां सद्या अशें जालां की जी जीर्ण झाडां आशिल्लीं तातूंत उदक येलां आनी ती झाडां जड जाल्या आनी मातसो सुद्दां वारो आयलो की झाडां मोडटा. झाड कोसळना, झाडाच्यो फांद्यो मोडटा. तुमकां हांव पिक्चर दाखयतां तुका मुद्दाम सीएमाकूय दाखयतां कारण व्हेरी इम्पॉर्टंट. झाडांतल्यान उदक येवप इज समथींग डिफरंट आमी केन्ना पळोवना. आनी आंब्याचें झाड आनी अशी परिस्थिती सगळ्यांत आशिल्ल्या कारणान जें डिसिजन आमी 1.5 वर्सां पयलीं मुख्यमंत्री आनी हांवें घेतलां तें सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातलें. आनी त्या शिवाय हें आमी प्रत्येक फावटी उलयल्या. एक्चुली हें कॉलिंग एटेन्शन फाल्यां तुज्यान डिस्कस करपाक येतालें पूण आमी इम्पॉर्टन्स पळोवन हें कॉलिंग एटेन्शन आज मांडलें स्पिकरान सुद्दां. तें कारण आसा कारण डिमांड आसता तेन्ना पयले दीस कॉलिंग एटेन्शन कोण घेना. डिमांड दुसरे दिसा किंवा तिसऱ्या दिसा घेता. आनी इतलें आसतना सुद्दां हें मांडलें कारण ताचें इम्पॉर्टन्स आसा आनी आमकां हें इम्पॉर्टन्स आसा. कोणाचीच लायट वचपाक जायना. हें काम करपाची आवश्यकता आसा. म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सी सुद्दां अंडरग्रावंड केबलिंग ST लायन कंप्लीट जावन सुद्दां जवळ जवळ 125 झाडां पडलीं म्हणजे मोडणी आनी मुळां सकट पडलीं. हीच परिस्थिती प्रियोळ आसा. हीच परिस्थिती सबंद 70 भागांत आसा. हीच परिस्थिती तुमच्या भागांत आसा. असो खंयचोच भाग अंदू सुटूना कारण हें म्हणजे बिहायंड आमच्या हातांतल्यान भायर गेल्ल्या सारकें काम आसा. तरी आमच्या इंजिनियरांनी रात दीस काम केलें. हाजे फुडें जें कितें ह्या स्पेशली कावरे पिल्ला आनी ताजे हेतून आनी एक गजाल सांगता व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो जो फिडर आसा ताजेर 86 ट्रान्सफॉर्मर आसा म्हणजे कोणीच पळोवना. 86 सादारण 50 ट्रान्सफॉर्मर एका फिडराचेर दवरपा येता. म्हणजे काम करता आसतना वाडयत गेल्या बाबा तें कितले पर्यंत वाडोवप तें सुद्दां पळोवना. आनी जेन्ना हें सगळें आमी पळयलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की थंय आनी एक सबस्टेशन जाय जाल्यार आमी एड करपाचें. आनी तेंय आमच्या मिनिस्टरा कडेन उलयलें आनी मिनिस्टरानूय एक्सेप्ट केलां की आमी थंय जागो पळोवन नवें सबस्टेशनूय घालया म्हणून. आनी तें करपाक आमी मुखार सरतले. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी त्या दिसा स्पेशली सुभाष फळदेसायन स्वता त्रास घेवन प्रत्येक गांवांत गेले बद्दल ताचें हांव अभिनंदन करतां पॉवर डिपार्टमेंट नंतर. आनी अशें तुमी सगळ्यांनी अशें काम करपा खातीर आमकां प्रोत्साहन करचें अशें नमूद करता. देव बरें करूं. स्पिकर सर मंत्री बाबान सगळ्यो गोश्टी बऱ्यो सांगल्यो. तेजे उत्तराक तेणें फक्त दिलात एस्टिमेट 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 अशे 7 दिल्या. हांवें ताका पुरस विचारलो बाबा टेंडर केन्ना जातलो तें उत्तर. नेक्स्ट 1 month I will see that all first 4 works will be tendered. आनी ताचे फुडल्या एका म्हयन्यांत आमी वर्क ऑर्डर इश्यू करता. आनी इतलेंच न्हय I assure that these works will start at the end of November or in the middle of November. Yes. Next, calling attention Sri Rudolf Fernandes. Speaker sir, attention of the House is called as regards to the people of Santa Cruz constituency due to the confusion near Merce Panjim Circle caused by the traffic signal and there is no service road on one side of the road. The steps the government has taken in this matter.
circulate. Speaker sir, there is no confusion near Medse Panji circle caused by traffic signal system. The left-hand side service road along with NH66 from the Medse circle to the vehicular underpass near Old Niyaz in Santines constituency has been closed for traffic, as the second box culvert has not been completed. The slab of said culvert shall be cast by 15/8/2024 and the service road shall be opened for traffic by the end of August 2024. The slab could not be completed as the area below the slab is flooded due to the heavy instant rains, on account of which the proper props to the support the slab could not be erected. स्पीकर सर, आतां ऑनरेबल सीएमान सांगलां ते कल्वर्टाचें सेपरेट काम जालां कितें स्पीकर सर. आमचो हिरा पेट्रोल पंप आहा थिंगासर आदीं एक सर्वीस रोड आसलो आनी आतां कितें जालां, जेन्ना पर्वरी सान फ्लायओवर येयलोलो आहा ब्रीज, पर्वरी ब्रीज येवपाक म्हणजे पर्वरी सान पणजे येवपाक तो ब्रीज येयला आमच्या सर्वीस रोडाचेर आनी सर्वीस रोड आतां तिन्ने आदीं आसलो तो ना जाला. आनी जालां कितें, थिंगासर बांदोडकार रस्तो म्हणून आहा आदलो मातयेचो रस्तो. त्या मातयेच्या रस्त्याचेर आमचे खुबशे सांताक्रुजचे लोक थिंगा बिजनस करता. तेंची खूब जाणांची बिजनस आयिल्ली 100 जातनी थिंगा पोटां उत्ता. आतां जालां कितें, तेंकां थिंगा वयतलो म्हटल्यार बांदोडकार रोडाक तेंकां जागोच ना, वचपाक तेंकां चान्स ना. तेंकां आतां त्या रोडार येतलो जाल्यार तेणी पर्वरी वयचें पडलें. पर्वरी वचोन सारकें ब्रिजाक टर्न मारून तेणी त्या ब्रिजायल्यान येवन मागीर तेणी तेंच्या धंद्यार वयचें पडटा. ताका लागून हो प्रॉब्लम मेजर जाल्लो आहा. हो प्रॉब्लम मातसो सॉल्व जावंक जाय, कित्याक सर्वीस रोड हिंगा आमच्या हिरा पेट्रोल पंपा कडेन सावन सर्वीस रोड हाडून ऑलरेडी सर्वीस रोड आहा आमच्या एका आमच्या ओल्ड गोवा रोडाक, ताका तो कनेक्ट करूंक जाय, तें करूंक जाय. आनी दुसरें कितें जालां, सिग्नलाचो टायमींग मातसो एक एक पाट एक एक कडेन शॉर्ट आहा, एक एक कडेन मायज आहा, तो मातसो चॅक करपाचो, कित्याक मातशें कन्फ्युजन जाता. थँक्यू स्पीकर सर. अशें करचें. हे सांताक्रूज हांव त्या सिग्नलाचे बऱ्यान उलयतां आनी मातशें स्पेसिफीक सांगता रुदोल्फ बाबान सांगिल्लें तेजें, कित्याक आमगे अमित पालेकरा मेळपा वयताय, सो जायत पाट तो सिग्नल आमकांय दिश्टी पडटा. सो दट सिग्नल गिव्स अबाउट 20 seconds फॉर मेर्सेस पीपल टू कम आउट एंड नेक्स्ट वन कम्स आफ्टर नियरली 2 to 3 minutes. दुसरो सिग्नल 2 ते 3 मिनटान येता. वेन इट्स ऑन द मेन म्हणजे मेर्सेस लोकां येता म्हळ्यार 2 ते 3 मिनटान दुसरो सिग्नल येता. मागीर वायल द सिग्नल फ्रॉम मेर्सेस एंड चिंबेल इज ग्रीन, मेर्सेस एंड चिंबेलासून सिग्नल ग्रीन जेन्ना आसता, इट्स ऑल्सो ग्रीन फ्रॉम बांबोलीम एंड पेंजीम. सो बांबोळ्यान पणजे लोकांकूय ग्रीन आसता. सो दोनी हातीन ग्रीन आशिल्ली म्हणटरी इट इज कॉजिंग कन्फ्युजन एंड एक्सिडंट्स जाता, थिंगा ट्रॅफीक जाता फ्रॉम मेर्सेस एंड चिंबल कमिंग टुवर्ड्स पेंजीम. आनी हितू कितें जाता, बिकॉज ऑफ दीस कन्फ्युजन पीपल फ्रॉम मेर्सेस एंड चिंबल तांकां ते AI जनरेटेड कॅमेरा आहाय तांकां तालावंक पडटाय. हे कन्फ्युजना लागून दोनी वाटेन ग्रीन सिग्नल उरता आनी मागीर तांकां तालावंक पडटाय. सो जितले जाणां तालाव पडला इन द लास्ट 1-2 months बिकॉज ऑफ दीस इश्यूज, हो तालाव म्हाका दिसता फॉरफीट करचो आनी हे स्पेसिफिकली टायमींग दिवन सांगलें तें क्लियर करचें. विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हो जो मेडशे सिग्नल्स आसा हेच्या बाबतींत आमी पयलीं उलयल्ले आनी हांगा रिप्लाय येयले त्या प्रमाणे कन्फ्युजन कांय ना. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां, सगळेच ते जंक्शन चडशे जाणांक म्हाका दिसता त्या जंक्शन लागता आनी कन्फ्युजन आजून पर्यंत आसा, आजून पर्यंत आसा. हो तुका रिप्लाय दिला इट इज रॉंग. मिनिस्टरान जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो तेणेन पासून सांगलेलें की खंय ना खंय ते आजून पर्यंत कन्फ्युजन आसा म्हणून. आतांच स्टेटमेंट ह्याच असेंब्ली सेशनान केल्लो. सो स्पीकर जर हे मानून घेवपाक जाय की थंय कन्फ्युजन आसा आनी जो सर्वीस रोड आसा दोनूय सायडीच्यान सर्वीस रोड आसा. आतां हे सायडीच्यान सर्वीस रोड आमचो डायरेक्ट अटल सेतूचेर वयता, दुसरे सायडीचो सर्वीस रोड आसा तो सांताक्रूज वचपा. आतां जो ब्लॉक आसा तो केन्ना पर्यंत ओपन जातलो हेजे अजून तेजेर रिप्लायन ना, केन्ना पर्यंत. कित्याक स्लॅब आसा तो कन्स्ट्रक्शन फेज आसा म्हणटा. पण स्पीकर जर खूब त्रास जाता, कित्याक सांताक्रूज वयतले जावं आमी तेजे फुडें वचपाक सोदता, जावं आमी बांबोली वयर काडपाक सोदता, कित्याक पयलू एम्बुलन्स बी ते सायडीच्यान वयताली, सेफ आसली. आतां कितें जाता, वयर आमी बांबोळेच्या वयर सरता एम्बुलन्स दूख करून भायर काडच्यो पडटा, सगल्यो गाडयो भायर काडून GMCन वयच्यो पडटा. सो इट इज व्हेरी रिस्की. स्पीकर सर, खंय ना खंय ताचो टायम बॉन्ड आमकां सांगपाक जाय. आनी दुसरें जो जंक्शन आसा हो मेडशे जंक्शन आसा ते सिग्नल जे आसा ते टायमींग सारकी ना. जशें बाकीचे कलिग्सान सांगलें तेंची टायमींग सारकी ना. ते टायमली हें जावपाचो ऑपरेशन तेंचो जो आसा तो दुसरे सायड म्हणजे हे सायडीच्यान अदर सायड
सांताक्रूजच्यान वयर येता असो जाता क्रॉस जाता पळय तो सिग्नल कळना हे सायडीच्यान सिग्नल कळना अजून पर्यंत कळना कित्याक ते सिग्नल सगळे वांगडा लायल्या ते सेपरेट सिग्नल घालपाची गरज आसा स्पिकर आनी स्पिकर लास्ट पॉयंट आमी जेन्ना पणजे येता पणजे जेन्ना सर्कल आसा पणजे KTC कडेन सर्कल आसा जे खांबे अटल सेतूचे खांबे आसा तो व्हडलो सर्कल केला स्पिकर तो कांयच कळना ते टोटल कन्फ्युजन जाला थंय सिग्नल कितें तरी घालपाक जाय जे करून स्टॉप जावन परत गाडी येतल्यो त्यो ट्रॅफिक पुलीस आसा तेन्नाच ऑपरेशन सारकें जाता नाल्यार जायत ना स्पिकर सर सो खंय ना खंय थंय तो जो हें आसा जंक्शन आसा पणजेचो जंक्शन मेन जंक्शन आतां त्या जंक्शनार कितले ट्रॅफिक जाता आतां तुमी रिसंटली ते बोवा जालो म्हणून थंय हें जाल्लें खणकुलां पडलेली आतां थंय पेवर्स घातले आतां ते पेवर्स केन्ना येतले केन्ना वयतले खबर ना पण तो थंय पासून ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक सिग्नल्स म्हाका दिसता गरज आसा थंय आनी म्हाका दिसता सीएमान हेजेर सांगपाक जाय स्पिकर सर हे कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें मेडसे पणजी सर्कल हांगासर ट्राफीक कंजेशन जाता त्या संदर्भात बाब आमदार रुडाल्फ हाणें हो विशय मांडला एक म्हणजे थंयसरलो जो कल्वर्ट आमी करपाक घेतला तो कल्वर्ट कंप्लीट जावपाक फक्त हेवी रेनफॉल आसल्या कारणान ते फ्लडेड उरता म्हणून तो कल्वर्ट कंप्लीट जावंक ना आमी जाता तितके बेगीन तो कंप्लीट करता दुसरें तेणी जो रावंड मारचो पडटा म्हटलो पळय न्ही पर्वरी वचोन हांव चॅक करता ताका रावंड मारपाची गरज ना ताका सोल्युशन काडटा कारण ताका येदो व्हडलो जर म्हाका दिसना बट तरी सुद्दां हांव आयजूच धाडटा हांव तुका म्हाज्या PI ट्राफिकाक तुका मेळपाक लायता आनी तूं कसो रावंड आनी कितें सोल्युशन कितें पळय न्हू तें मागीर सांग ताका आमचो वेंदी बाब कोणाक मेळोंक वयता म्हाका खबर ना थंयसर तो कितें एक्सपांड बीन करपाचो म्हणलो आपूण परत वयता म्हणलो थंयसर तो कोणाक मेळोंक वयता तेणी ठरोवचें ओके आनी परतूय कामा शिवाय म्हाका दिसता एनी हांव तो AI वापर म्हणटा हांगा आमी AI टॅक्नॉलॉजी वापरल्या थंय तेजी कुसां काडटा आतां नाका थंयसर AI वापर म्हणटा आनी वापरल्या थंयसर कुसां काडटा एनी हांव सहसा ट्राफीक लोड खंयच्या रोडाक कितें आसता ताज्या प्रमाणे तांचो टायमींग एडजस्टमेंट आसता आतां हेवी ट्राफीक लोड जो आसा इट इज फ्रॉम द पेंजीम टू बांबोलीम आनी भितरल्या वयता तेजो ट्राफीक लोड कमी आसता म्हणून एक एकदां तेजो टायमींग कमी दवरता बट तरी सुद्दां बाप विरेश बोरकार हाणेंय सांगलो म्हणून हांव म्हाज्या ट्राफीक हे जो आसा पळय न्ही PI ट्राफीक हेका तोय बी आहा पळय न्हू ते चॅक करूंक लायता तांणी सांगलें ते एके सायडींतल्यान दिसना म्हणटा तें कितें लेवल अप करून तो विशय जो आहा ताणें मांडला हाजेर हांव सिरियसली म्हज्या म्हणजे PWD आनी ट्राफीक ह्या दोगांयकूय वर्किंग करून ताजेर सोल्युशन काडपाक आनी एक सजेशन आसा दुसरे सायडीच्यान सिग्नल घालपाक जाय आतां तो सिग्नल बोर्ड कसो तो चॅक करता कशें दुसरे सायडीच्यान आय एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन यू आर ऑल्सो नॉट अ नो टेक्निकल ओल्ड गोवा वयता पळय ते सायडीन तेय सिग्नल्स पडपाक जाय थंय दिसना टेक्निकली पळोवपाक लायता आनी करूंक लायता नेक्स्ट कॉलिंग अटेन्शन श्री वेंजे वेगस Sir, I stand by to take up the calling attention on speed breakers. कॉलिंग अटेन्शन वाचलें तुवें वाच मरे Attention of the House is called. Attention of the House is called due to no clarity on installation of speed breakers. As per the Honorable Supreme Court guidelines and the Ministry rules, speed breakers are not allowed on highways. The highways are meant for high-speed travel. But due to this guideline, there is a confusion and all important locations like T-junctions, intersections of minor roads, selected local streets in residential areas, school approaches, college approaches, university approaches, campuses, hospital areas, etc. All areas where traffic is observed to travel faster than the regulated or safe speed in the area. These places are neglected and no speed breakers are installed back after tarring of the roads. Also, process of speed breaker approval should go online within 30 days maximum time frame for approval. The steps the government has taken into this matter. Speaker sir, as per the prevailing guideline of MORTH, no hump type speed breakers are allowed on the national highways. However, rumbler strips as per IRC 99/2018 are allowed at the critical location of traffic claiming measures. Presently on the national highways, the existing hump type speed breakers are being removed by floating a tender as a part of the compliances to the MORTH directives. Speed breakers, rumblers on the roads such as the state highway, major district road, other district road, village roads,
Provision of the same is allowed as per IRC 99/2018 with the approval of the respective district magistrate. Usually, after receiving the suggestion from the traffic cell, proposal is framed by the road owning authority for taking up of the work with due the approval of the district magistrates. Whenever the resurfacing is done, the provision are always made in the work for reinstallation of the existing speed breakers, rumblers at the respective locations. Normally, such traffic calming measures are provided at the critical locations such as T-junction, intersections of the minor road, selected local streets in the residential area, school, college, university campus, hospital, etc. The policy for the speed breaker on the road in the state of Goa 2023 has been approved by the government and notified for the implementation of all roads other than national highway in the state. स्पीकर सर, आता आन्सर म्हाका मेळ्ळा, बट आन्सरा प्रमाणे ग्राउंडार जे स्पीड ब्रेकर मिसींग आहे ते स्पीड ब्रेकरा जे कामां करपाची जी हाय ती आतां सुमार ओरोस देड ओरोस जालें आम जे जाग्यान सगळे आमकां दिसती पडटा. आय एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द हायवेज, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंटरनल रोड्स, नॉट ओनली माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, एवरीवेर वेर वी सी स्पीड ब्रेकर घालपाचो प्रोसेस जो आहा तो स्ट्रीमलायन जावपाकू गरज आहा. कित्याक आतां मुगेले 14 स्पीड ब्रेकर पेंडींग आहाय. आतां तुमगे एक वर्क ऑर्डर येयल्या 1 जुलय 2024, 6.2 crores all speed breakers of South Goa to be repaired आनी हे म्हूण. बट द प्रॉब्लम इज हें काम कमेस जालें म्हणटरी पेंडींग जे स्पीड ब्रेकर्स आहाय तेंके क्लॅरिटी म्हणून मेळना. कित्याक PWD, RTO, ट्रॅफिक आनी मॅजिस्ट्रेट ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस हे चोगोय येताय एट द लोकेशन वेर एवर अ स्पीड ब्रेकर इज प्रपोज्ड. आनी ते येयले म्हणटरी चोगोय आपल्यागेलो रिपोर्ट धाडटाय. चोगोय आपल्यागे रिपोर्ट धाड म्हणटरी मागीर तें गॅझेटाचेर पब्लीश जाता. गॅझेटार पब्लीश जालें म्हणटरी तेजे फाटल्यान टेंडर फ्लोट जाता. टेंडर फ्लोट जालें म्हणटरी सो हेका हांव पर्सनली ने आमदार जावन निवडून येयलो तेणो पर्सनली हांव आमगे सेक्रेट हार्ट ऑफ जिजस हाय स्कूल, पिंटो बारा कोडे, होली ट्रिनिटी इगोजी कोडे हे स्पेसिफीक लोकेशन्सा कोडे स्पीड ब्रेकर्स घालपाक जे गरज आसली हांव फॉलो करतालो. आनी म्हाका जेन्ना सांगलेलें की एक 100 म्हयने बी लागताय म्हूण, पूण 100 म्हयन्याचे ओरोस जावन गेले, आज 2 ओरोस जालीं, सगळे तितून घुसलो आहाय. मागीर कोण म्हणटा की सुप्रीम कोर्टा ऑर्डर येयलो. सो एवरीबडी इज कन्फ्युजींग एवरी वन एंड द सिस्टम कोणा कांय कोणा कोण रिपोर्ट नेगेटीव धाडटो. कित्याक PWDन धाडपाचो, RTOन धाडपाचो, ट्रॅफिकान धाडपाचो, हे सगळ्यांगेले रिपोर्ट आसपाचो. एकल्यान जोरी तरी नेगेटीव रिपोर्ट धाडो की गरज ना म्हूण जाल्यार स्पीड ब्रेकर थिंग जावपाक पावना. आनी हें इन्फॉर्मेशन परत इन्फॉर्मेशन येना जे कोणें स्पीड ब्रेकर प्रपोज केला, जावं ती पंचायतीन प्रपोज केला or a group of villagers or the school or any colony who has proposed because the road is coming out, तांकां reply पावना टायमार. सो हुंय काय एक एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस म्हाका दिसता वी शूड पुट इन प्लेस. द होल आयडिया इज वी वॉन्ट टू रिड्यूस एक्सिडंट्स. आनी आमी जरी तरी रिड्यूस एक्सिडंट्स करपाक इंटरनल रोड जो येता थिंग जर प्रत्येक इंटरनल रोडाक स्पीड ब्रेकर घालपाचो समज आमी फिक्स्ड केलें विदाउट एनी कॉम्प्रोमायज, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन की प्रपोज करचो या करचो न्हू. इंटरनल रोड्स ऑन मेन रोडार जितले रोड येताय थिंग आमी स्पीड ब्रेकर घालपाक कवर करचे आनी ते स्पीड ब्रेकर पेंट करचे. आनी स्पेशली आतां भरपूर रस्त्यांचे तारींग जाल्लें आहा. आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीन CM सर वॉज व्हेरी कायंड इनफ, तारींग करून दिल तेणें भरपूर कडेन केलां. कंप्लेन आसल्यो तेगेल्यो मागीर मुजेर, बट तारींग करून दिलां. तारींग करून दिल ते मातशें तारींग करून दिलां. मागीर मुट न्हू तूं हांव प्रेज कोना म्हूण तुका प्रेज करता तुका हांव पॉजिटिवूय सांगता कोण दिलां काम. पूण ते तारींग केलें म्हणटरी ते सायडीन वायट लायन मारपा जाय, स्पीड ब्रेकर मार्कींग करपा जाय, ते परत एक्सिडेंट जावपा खबरो. पूण येत कोणाचें मागीर स्पीकर सर येत मागीर सगळे आमदारांचेर येता आनी मागीर सरकाराचेर येता. आनी एशे कोन्न आमी जरी तरी सारके हें जरी तर स्ट्रीमलायन केलें जाल्यार आमकां आनी ते स्पीड गव्हर्नरांक गरज ना स्पीकर सर. आमच्यान स्पीड अशें करून रेग्युलेट करूं जाता. म्हाका दिसता स्पीकर सर समवेर टू वर्क ऑन अ 30 days डेडलायन. Within 30 days, speed breakers should be approved or rejected. Yes, Vinesh Borkar. In short, इन शॉर्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर हांव पर्टिक्युलरली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे सांगता जे स्पीड ब्रेकराचो आयज तो हे काडलेलो आसा तितून स्पीकर सर आमचे शिरगांव पालेम हांव कंटिन्युअसली हांव CMाक परत सांगता कंटिन्युअसली स्पीकर सर सांगता थंय व्हेरी डेंजरस जंक्शन जाला. शिरगांव पालेम जंक्शन देंवता थंय आनी थंय स्पीकर सर रावंड अबावट आसा.
आतां थंय रमलस घालपाक जाय कितलो तेंप जालो स्पिकर सर 2 वर्सां जालीं सांगीत आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर मात बसून आयकना हांव नको कित्याक लागून आयकना तो जो इंजिनियरांक सांगलें तुमी गोवा गव्हर्मेंटाच्या थ्रू घाला म्हणून तेंय जायना सो स्पिकर सर थंय इतले डेंजर केन्ना कितलेशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी हेजे हांवें कंटिन्युअसली सगळ्या इंजिनियरांक PCE सगळ्यांक सांगलां आजून पर्यंत स्पिकर सर थंय कांयच जायना सो एक्सिडेंट जातकू मागीर मरतकू मागीर लोक हे करतले सो हो एक प्रश्न जालो दुसरो स्पिकर सर थंय जे आसा रमलस आतां बाकीचे कडेन घातलेले आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमी रमलस घालता तेंची लेवलिंग जी आसता ती सारकी आसना तांकां स्पीड रिडक्शन मेथड म्हणून आसता स्पीड रिडक्शन मेथड म्हणल्यार रमलसाचो एक लेवल आसता तो लेवल मागीर परत सकयल देंवता आतां स्पिकर सर अशें रमलस घालिना रमलस घालून परत घालता गाड गाडयो समज जाम स्पिकर सर खंय ना खंय हेजेर लिमीट आसपाक जाय खंय ना खंय म्हाका दिसता हेजी जे हें आसा कॉन्ट्रॅक्टराचेर ट्रॅक दवरपाक जाय की बाबा ते रमलस घातल्या कॉलिंग अटेन्शन 20 मिनटांनी 20 मिनटं कॉलिंग अटेन्शन 20 मिनटं कोणान घेतले सगळ्यात कॉलिंग अटेन्शन सगळ्यांचे कोण जाय 4च जाण आसा तुमच्यांक उलोवनाका म्हणून सांग आमी ऑपोजिशन उलयता बाब सगळ्यांचें उलोवप जें आसा 20 मिनटां सोंपपाक जाय सोंपया 20 मिनटां हांव उलयता एक 4 मिनटां तर दिया 4 मिनटां तर दिया 1 मिनटान बंद करता स्पिकर सर हांव वयल्यान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच सांगता सगळे सांगले जाल्यार ते खूब व्हडले जातले स्पिकर सर जेन्ना आमी टू द पॉयंट उलया म्हणून टू द पॉयंट स्पिकर सर टू द पॉयंट सांगला टू द पॉयंट स्पिकर सर बांबोये जेन्ना आमी वयता बांबोयेच्यान भितूर सरता कुजिरा जंक्शन आसा कुजिराचो जो हे आसा लेफ्ट हँड सायडीन आमी भितूर घेता पळय थंय एक स्पीड ब्रेकर घातला सीएमान पळयला तो स्पीड ब्रेकर घातला दुसऱ्या सायडीच्यान ओपनिंग आसा स्पीड ब्रेकराचे हे सायडीच्यान बसी वयता दुसऱ्या सायडीच्यान दोन वे आसा म्हटल्यार हे सायडीच्यान वचपाक दुसऱ्या सायडीन वचपाक मेळटा बसी हे सायडीच्यान वयता स्पिकर सर केदो व्हडलो रिस्क स्पिकर सर खंय एक्सिडेंट जावपाक शकता ह्या पॉयंट सांगता खंय इश्यू आसा तो आनी तो तुजें सजेशन ना सजेशन स्पिकर सर हेजेरूच विरेश भाव एक लक्षात दवरप कॉलिंग अटेन्शन दुसऱ्या बद्दलेंच तूं ताजें आपल्याला टू द पॉयंट सजेशन दी बाबा ही गजाल अपेक्षा हीच सजेशन दिला न्हू स्पिकर सर भाशण करना हेच सजेशन दिला फाल्यां तांकां एक्सिडेंट जावपाचें स्पिकर सर तशेंच आगासायम जंक्शन आतां सेम आतां न्यू जुवारी ब्रीज बांदलो जुवारी ब्रिजाच्या सकयल देंवता तेन्ना थंय पासून सेम इश्यू आसा तो रावंड अबाउट बीन थंय कांय ना थंय ओपन आसा देंवले म्हणटकच जुक्कर बस श्रीमती दिलायर येता स्पिकर सर आयकोन तर घ्या ना आयकोन हांव वयल्या बाकीचे सांगिना सगळे कॉलिंग अटेन्शन कॉलिंग अटेन्शन कॉलिंग अटेन्शन सगळ्यांक लागता एज पर रूल आसा न्ही 20 मिनटाचो वेळ आसा 20 मिनट विथ आन्सर एज पर रूल स्पिकर सर हांव फक्त आमची तुमचे सांगता खंय रिस्की आसा ते कित्याक हे जायना एवरी टायम आमी काडटा हेजेर एक्शन जायना सीएमान मातशें एश्युरन्स दिवचे हेजेर आपूण करून घेता म्हणून आगासायम जंक्शन एक आसा सेम इश्यू आसा तर रावंड अबाउट बीन कांय ना येस Speaker sir, regarding the speed breakers, I would only like to request the Honorable CM की certain time period दवरचो आमी कितें पंचायत ना जाल्यार आमदार म्हणून from the date of inward of that resolution or the note from the MLA कितले दीस I mean कितले म्हयने how many months within which that speed breaker has to be installed first thing second thing आता height तुम्ही हे केल्या म्हणटा has been mentioned so existing खूब हे existing स्पीड ब्रेकर हा जेचे हायट खूब व्हडले हा लायक हम्पबॅक यू नो सो तेय ओल्ड स्पीड ब्रेकर हा तेय एक्झिस्टींग एज पर एक्झिस्टींग रुल्स तेय खाला हाडचे म्हणून मागणी म्हाजी आनी स्पीड ब्रेकर हा तितले पेंट करचे आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक हे आमचे ट्युरिजम बेल्ट आमी लोकलांक म्हणून कोवता ते स्पीड ब्रेकर हा म्हणून हे ट्युरिस्ट येतात आनी पडटात आनी इट कॉजीस एक्सिडंट्स एंड द existing signboards of those speed breakers have to be painted. Thank you. Yes. Sri Rudra Fernandez. Speaker sir, पयले सुवातेर हांव स्पेसिफीक पॉयंट ऍड करात फक्त तुमकां ऑनरेबल आमचो मोदीजी हेणें बऱ्यांतले बरें पयले अध्याय हायवे बांदलेले आहा बऱ्यांतले बरे रस्ते बांदल्या हे कितलीं वर्सां जालीं आमच्या लोकांक त्रास जाताले बोडगांव वयताले कितलेच टायम वयतालो आनी हे बांदल्या म्हणून आतां कितें जाता असले प्रॉब्लम येता आनी हे नेत बांदलेले आतां आदले न्हू आतां कितें आहा स्पिकर सर जेन्ना असले हायवे येता आनी हुंयसर पळय अंडरपास ना थिंगासर केन्नाय प्रॉब्लम जाता कित्याक लोकांक क्रॉसींग करपाक त्रास जाता आनी हे चड प्रॉब्लम जाता आमच्या बांबोये फुरसा कडेन जेन्ना लोक क्रॉस करता थिंगासर लोकांक त्रास जाता ते फुरसा कडेन वचपाक ताका लागून चडांत चड गरज आहा
रंबलर थिंगासोर कशेय भाशेन घालूंक जाय आनी लोकांक एटलिस्ट मातशें तरी स्पेस मेळटली क्रॉस करपाक. थँक्यू. श्री दिगंबर कामत. स्पीड ब्रेकर्स जाय म्हणून हालीं डिमांड सगळे कडल्यान येता. म्हजें घर आहा, म्हज्या घरा मुखार म्हाका स्पीड ब्रेकर जाय कित्याक म्हाका भंय दिसता घरांतल्यान भायर सरलो गाडयो मारत. आज स्पीकर सर जनरल परिस्थिती समाजाची कशी आहा. रस्त्यार आमी पळयता पेपराचेर फोटो येता रस्त्यात खड्डे पडल्या फोंड पडल्या म्हणून. हांव मोटरसायकलीन वता फोंडांत पडलो हांव मोटरसायकल थांबयता आनी सरकाराक गाळी मारता. पळय सरकार फोंड पडल्या कांय करना. रस्ते हॉटमिक्स केले हॉटमिक्स रस्त्या वयल्यान हांव स्पिडीन वता हांव पडटा परत स्कुटर थांबयता आनी सरकाराक गाळी मारता. हे सरकारान गुळगुळीत केल्या म्हणून रस्ते. ही सद्या सामाजीक परिस्थिती आहा. आतां स्पीड ब्रेकर खंय घालप कशें घालप गायडलायन्स आसात क्लियर गायडलायन्स आसा. हायवेचेर घालपाक जायना. मडगांव स्पीकर सर ओदेसी बिल्डींग म्हणून हावेली चर्चा कडेन आहा थंय रंबलर्स घाल्ले दोनूय सायडीनी. रातचे ट्रक वचपाक लागले स्पिडीन बिल्डिंगी हालपाक लागल्यो. लोकांनी डिमांड केलो रंबलर्स काडून उडया म्हणून. आमकां रंबलर्स काडून उडोवचे पडले. आनी म्हणून म्हज्या कोतान म्हणजे ताणें रिप्लाय दिला चीफ मिनिस्टरान गायडलायन्स आसात स्पेसिफीक RTOचें परमिशन जाय पडटा कलेक्टराचें नोटिफिकेशन जाय पडटा स्टडी करून खंय गरज आसा थंयच घाला. कारण PWDच्या मॅन्युअला प्रमाणे ते घालपाक जर गेलो ते हंप टायप जर घाले ते आनी हांव उलयना रातचे 11 नंतर कोण वतले ते सगळे ढो थंय त्या स्पीड ब्रेकराचेर. ही परिस्थिती जावपाची आहा. श्री अटेंड करता. स्पीकर साहेब जेन्ना आमी हे रंबलर्सांचे उलयताय स्पेसिफीक तांकां एक स्पेसिफिकेशन आहा दे हॅव नॉट मेंटेन. हांव तुका एक 2 वस्तू सांगता. बाळ्ळी आमगेलो कंटेनर डेपो आहा आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान तुकाय खबर आहा ते एम्प्टी कंटेनर्स जेन्ना वयताय बाळ्ळी आनी कुंकळे म्हाका सदां आमगे सरान दिगंबरान सांगलें ते सायडीन बिल्डींग घालताय म्हूण हांव बट तांकां रातीको न्हिदो मेळना कांय ना साक जाम जावन वयताय. आनी 2 स्पेसिफीक केस 2 विक्टीम हांवें म्हगेल्या फातोरपाक आनी ते गोवान तेगेले बायले गोवान म्हाका स्पेशली आज सांग म्हण आग्नेल म्हणटा तेणें तेगे बायल आज घरा बिकॉज ऑफ दीस रंबलर्स शी हॅज गॉट अ स्पायन आखें हें जावन ती इज इनसायड. सो सम प्रिकॉशन्स हॅव टू बी टेकन. और एक शिल्ली आहा तो एक हितू मोठे आहा एक ल्हान आहा शिल्ली आहा तो स्पिकरान सदां तुगे ते फास्ट गाडी बरी गाडी म्हणटकीर तुका ते म्हाका सदां कोणा आसतलें आं हां ते व्हड गाडये कोणा बट सामान्य लोकांक त्रास जाताय. सम एक्शन हॅज टू बी टेकन आनी मॅडम डिलायलान सांगलें तशें करून देर शूड बी अ सिंगल विंडो फॉर स्पीड ब्रेकर्स घातलेच ना तांकां नाल्यार ती म्हयन्या वयताय. आतां आमगे पोप जॉन स्कुला कडेन केप्यां सेम प्रॉब्लम बाळ्ळी हायवे 4 रस्त्या कडेन थिंगाय सेम एक्सिडंट जाताय. सो मातशें चीफ मिनिस्टरान हेजेर नोंद घेवची. श्री निलेश काब्राल. ऑनरेबल CMन उत्तर दिल्ले ते IRC 99/2018 एप्रुवल जे स्पीड ब्रेकर आसा ते घालतले. CM सर फक्त इतलें सांगूंक सोदता की मार्च 2024 IRC गायडलायन्स चेंज जाल्ले आसा आनी स्पीड ब्रेकराची हायट जी पयली तेणी एक्सपेरिमेंट करून 10.5 सेंटीमिटर्स टू 14.2 सेंटीमिटर्स हायट पळोवन ती आज 3.75 मीटर लेंथ ऑफ द स्पीड ब्रेकर टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ ओनली 10 सेंटीमिटर्स हायट आनी 3.75 मिटर्स हे 25 किलोमिटर्स पर रिस्ट्रिक्ट करपाक हे गायडलायन्स प्रमाणे करपाक जाय. गोंयांत खूब स्पीड ब्रेकर आसा जे हंप टायप आसा तेय मातशे ते गायडलायन्स प्रमाणे करचे अशें सजेशन दिता. श्री कार्लोस फेरेरा. Honourable Speaker, आमकां रिप्लाय दिता आसतना सांगलां that there are guidelines of the national highway आनी त्या guidelines प्रमाणे it is permissible where it is really required. But I see that there is no uniformity of the height of the rumblers which are being put. आमगे पेडे जंक्शनात देंवयलें, now everybody flies over it. But in Verna tu गेल्यार they are such high ones that even trucks would be having to slow down. Forget आमकां bumpy जातात. So I request the government keep it uniform. If it is good there, make it good here also. If it is to be lowered here, then you have to lower there also. Yes. Keep uniformity. स्पीकर सर आमदार सगळे उलयता आसतना प्रत्येकानी वेगवेगळी सजेशन्स दिली. वेंजीन एक कॉलिंग एटेन्शन हाडलेलें आनी वेंजीन सांगलें रस्ते आमचे गुळगुळीत जाले सगळे म्हणून. आतां रस्ते बरे जाले काय ताचे म्हणणे दोनी वाटेन पट्ट्योच बांदूंक ना म्हणटा तो आनी पट्ट्यो मारल्या उपरांत म्हणटलो दुसरे वाटेन गटारात बांदूंक ना म्हणटलो. म्हणजे मनशाचें समाधान जायना. बाब दिगंबर कामत हेणें सांगला त्या प्रमाणे जर गुळगुळीत जाले आनी गुळगुळीत जावन पडलोय बी जाल्यार चड गुळगुळीत केल्या तुमी ते म्हणून पडलो. हे एक मानसिकता जाल्ली आसा. हांव तितून वचना ओके बट तरी सुद्दां म्हणजे आमकां एक्सिडंट कमी जावपाक जाय, स्पीड कंट्रोलान उरपाक जाय. हाजो धरून आमकां IRC 99/2018
हातूंत निलेशान सजेस्ट केल्या त्या प्रमाणे चेंजीस जर कितें जाले आसत आतां मार्चात जाल्यार ते चेंजीसूय कन्सिडर करून आमी ज्या जाग्यार स्पीड ब्रेकर अकॉर्डिंग टू कायद्यान जायो त्या जाग्याचेर स्पीड ब्रेकर्स म्हणजे सगळ्यांची आमी इंजिनियराच्या पेक्षा सुद्दां आमदार खूब बरी सजेशन दिवपाक शकता टॅक्निकली एल्टनान तर सारकें म्हणजे तेजी हायट कितली आसची पासून कितें पर्यंत हाजी सगळ्यांची सजेशन्स दिल्या बट हाजें जें म्हणजे आमचें रोड इंजिनियरींग जें आसा पळय न्ही हें कन्सिडर्ड करून आमी हाजो सगळ्याचो विचार करता बट एक हांव कन्फर्म म्हणजे फक्त म्हणजे डिपार्टमेंटाक नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आनी स्टेट हायवे हांकां एक कितें जाता हो प्रोसेस आसा तेणे रिजोल्युशन घेवचें पडटा रिजोल्युशन घेतलें काय डेप्युटी कलेक्टर धाडचें पडटा डेप्युटी कलेक्टर देन डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट हेजें ओपिनियन आनी तेज्या मागीर PWD आनी PWD ताज्या उपरांत टेंडर काडटा हो प्रोसेस एकदां म्हणजे 6 म्हयने सहज वयता ओके बट तरी सुद्दां हांव पळयता की एप बेज कितें तरी काडून सगळ्यांनी ताजेर अपलोड करप ऑटोमॅटिकली आपली परमिशन्स आनी तितून फास्ट ट्रॅक करपा खातीर पळयता बट युनिफॉर्मिलिटी स्पीड ब्रेकरांची दवरता ताका पेंटींग आनी सायन बोर्ड हे कंपल्सरी ते हांव तांकां सदांच सांगता की स्पीड ब्रेकर घालच्या पयलीं 8 दीस पयलीं सायन बोर्डूच लायले जाता म्हणजे लोक पयलींच स्लो जाता नाजाल्यार स्पीड ब्रेकर घातल्या उपरांत जर सायन बोर्ड लागना न्ही जाल्यार चड प्रॉब्लेम जाता त्याच्या पेक्षा सायन बोर्ड पयलीं लायले जाता आनी मागीर स्पीड ब्रेकर घातले जाता म्हणजे लोक अलर्ट जाता की बाबा हय हांगा स्पीड ब्रेकर येवपाचो आसा म्हणून तें हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन दिलां लावच्या पयलीं जाय जाल्यार सायन बोर्ड घालात आनी दिसता असो म्हणजे सायन बोर्ड सुद्दां स्पीड ब्रेकरा कडेन पावलो काय न्ही बरो पयलीं जो आसा पळय न्ही म्हणजे फुडें स्पीड ब्रेकर आसा ताजो घालपाक तांकां लायला स्पिकर सर घालूंक लायता हाजो मेन सगळे एकत्र रित्या करपा खातीर ते करता त्या खातीर आयच्या कॉलिंग एटेन्शनान बऱ्योचश्यो म्हणजे रिलेटेड टू द स्पीड ब्रेकर्स हाजो विशय लक्षांत हाडून दिलो त्या बद्दल सगळ्यांक धन्यवाद एकूच फक्त फुलाचो खुरीस आहा पळय न्ही थंय आमी फूट ओवर ब्रीज प्रपोज केला बट तोय हांव बांदच्या पयलीं तो लोक उपयोगी करतले काय कितें जाल्यार आमी बांदता फूट ओवर आनी मागीर परत तेजो यूज जायना जर तो खरोच यूज जातलो आसत तूं जाय जाल्यार नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस कर लोकांक वचोंक जाय म्हणून आमी तो बांदता लोकांचे कित्याक फूट आतां तूं आनी आमदार दांडी बायलां अशी चडपाक एक पाट अंडरपास सीएम कन्फ्युजन क्रिएट करपाक सोदता ना 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 स्पीकर सर कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्हू यूज करतले काय कितें स्पीकर सर आतां लोक जाय म्हणून आमी प्रपोजल घातलो जाय काय नाका ह्या संदर्भात जाय म्हणून प्रपोजल घालून आयज खंय नाका आमी सांगता की बेगांचे बेगान करून दिवचो म्हणून अशें कन्फ्युजन करूं नाका स्पीकर सर कन्फ्युजन काय यूज करतले काय ना असो हो क्वेश्चन म्हाका सीएमान तरी दिवपाक जायना स्पीकर सर हांव ताका कित्याक सांगता खबर आहा ताका शारदा मंदिरा कडेन आमी बांदलो आनी स्पीकर सर इंजिनियरींग फॉल्ट आसल्या कारणान तो यूज जावना जाल्यार एक्सलेटर घालता करता एक्सलेटर घालता मरे सांगलें माझ्या हिसपान तिका एक अंडरपास घाललो म्हाका दिसता बरो तिका लिफ्ट एक्सलेटर घालता लिफ्टीन वयर वचपाचो तुका आमी सपना चडची पडची ना डायरेक्ट फुलाच्या खुर्सा कडेन वचपाचो करून घेवपाचो घेता मरे डायरेक्ट बटन दाबलो काय ना लिफ्टीन बटन दाबून वयर वचपाचो सिस्टम म्हणजे फुलाचो खुरीसा आहा एक ओके ते मातशें तांकां सांग अर्थसंकल्प अनुदान मागण्या वयली भासाभास आणि मतदान 10 दीस आमी आतां आयच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीत घेवया उदका संसाधन मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 71 आणि 74 सभागृहात मांडच्यो. Speaker sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I would like to move demand number 71 and 74. मागण्यो सभागृह मुखार आसात. जिल्ह्या वळेरी क्रमांक 10 संबंधित मागण्यो सर्वश्री श्री आमदार युरिया आलेमांव क्रूज सिल्वा वेन्झे वेगस विजय सरदेसाय कार्लोस सरदेसाय आणि विरेश बोरकर हांणी आपल्यो कपात सुचोवण्यो मांडच्यो. Speaker sir, I would like to move cut motions listed against my name in the circulated list number 10. Next. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 10. Next. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 10. Next, Venkata Vegas. Speaker sir, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 10. Sri Carlos Ferreira. Yes. Honorable Speaker, I would like to move the cut motion listed against my name in the circulated list number 10. कौन उलयता?
आज दोनूच डिमांड आसा पोजिशन लिडर कितें हा टायम ते सायडीन दोनूच डिमांड आसा म्हणून आमकां अजुनूय हांव बेगीन करता एक मिनट या सगळें केलां मरे तुजें मादेश कितें केलां तें मेन काम मरे स्पीकर सर येस येस श्री कार्लोस सेरेरा चड उलोवनाकाय श्री कार्लोस सेरेरा तुम्ही उलयात ऑपोजिशन लिडर बसून घेयात बसून घेयात हां हय श्री वेंजू वेकस बसून घेयात Honorable श्री Speaker, कार्लोस सेरेरा I rise to support my cut motions and oppose the demands. I will speak on demand number 71 and 74. Demand number 74, which is WRD. First, I want to congratulate our Honorable Minister Subhash Shirodkar, because I have seen that he is honestly in tune with the ground realities. To podoita kesle kam ahate, and I need to congratulate him because he has not only given directions but ensured within a span of 1 year of his visit, many of the works which he has seen has been done, executed, and I must also give credit when it's due, Nilesh. You cannot... That's okay. I'll tell now, the other part of it has to come. Don't you all also put cut motions, praise and then cut? Anyway, I also wish to congratulate the team led by Chief Engineer Badami, Executive Engineer Nazareth Waz, AE Vino Naik, former AE Sudesh Parulekar and Supervisor Avinash Asgaonkar, along with their Secretary of WRD, because they are passionate in their work, they know what is to be done, and they ensure the file movement, and I don't have such type of problems of movement or the file getting stuck, and if at all there is something, one phone call and the work gets cleared. Honorable Speaker, there is one thing which is pending, which I think the Honorable Minister can take note, is the Mapsa River cleanup. That Mapsa River, even before I got elected, year after year, inspections were done and many promises were made. I know that the file is under process because the budget is very huge. I think it's 9 crores plus or something like that. But I want that because it's not only area around the Tar Bridge which is getting flooded, Bastora is getting flooded, but even in Guinea, which flooding which is taken, which Kedar Naik will be getting affected. If we clean up that and desilt Kelzaler, I think that major problem of that flooding which can be taken care of. Non-tenanted lands, the bunds which are there. Ami kam kottat fokot notified bunds, that is Agriculture Department, and tenanted bunds where there are tenanted committees. So my request is, where you have only farmers who are owning the land and there is no committee as such, please devise something. I made a request already to you, which you have said that you will take up that bund. But there are bunds like this across Goa, which there are no tenants, so there are no committees. And there are river lands on the other side, rivers are there. The movement of the barges, the current speeds are damaging the bunds. And these people now today, to encourage agriculture, you will understand the pain they will go when the bund is breached and the salt water, or what we call saline water, enters the fields. So I would request the Calvi proposal which I have given to you, which you have agreed to do it, please see that it is expedited. Nivi Kazan Band, that you have also agreed to get it done, but some small technical issues. I think you can make an overriding clause by being an urgency because of the influx of the saline water and destroying the crop, that can be taken up. Now there is one major request, though it is very heavy rains. There is a Todem which is at the border of Aldona and Nashnola. It falls in Aldona constituency. Tumi mak machine dalole, the machine dakle ashille. Tuk sanglo am poile 4 dis fati. Te mache olle machine dalle zala te before Ganesh Visarjan we can have it cleaned so that people can use that. I've spoken to the owner Melvin Fernandez, who is the lessee there, and he has agreed. He said you can do the desilting. So I will have all your permissions in place. I only request please expedite this. Now there is timely desilting of nalas and waterways. We have seen a lot of flooding taking place. I know there is unseasonal rain, but if the channels, water channels are clear, because there are some along the roads which they say falls under PWD, and when there are waterways and fields, then they push it on the WRD. So I would request that we will have that desilting at least sometime in April or beginning of May, because I know the water tables are down by that time, and then we can have desilting to be done so the nalas are clean. If you, Honorable Speaker, I tumi podoile and Delhi floodings are like basement.
आणि हायकोर्टान pull up kela municipality, Delhi municipality, by saying you have not done desilting. If you had done a desilting, this flooding would not have taken place. So my thing is, not only fields are getting wasted, but even water is entering houses and damaging. Then people start asking for compensations. Why should you pay compensation if the work could have been done in advance? And this way also we don't have anyone dying. On Made, I think they will speak, but let me be frank with you. I think we need to go overboard. What we are doing is not sufficient, because the way that they are trying to hold us hostage and to ransom, I think we will lose Made River in a short while. On the other demand, number 71, which is cooperation, I want to only point out, म्हाका भरपूर कंप्लेंट येयले की कमर्शियल युनिट्स आहात हे आमचे कमर्शियल रेंटला दितात ते. सो नाव देर आर टू थिंग्स वॉट आर हॅपनिंग. एक बेश्टे भाड्यान दितात कोण रावता, so they don't inform the society, and they are not even paying those society charges. The Registrar of Society says it's an internal matter. The other thing is they give these premises on Airbnb or this kind of rent back schemes or whatever. I say one thing, the day you commercialize your residential plot, it becomes a commercial venture. So therefore, you need to protect even the revenue of the state. To a conversion sanat geta for revenue, for residential, and you start operating commercial. There are rates for residential, commercial, and for industrial. So the day, if it was, the whole block was made a hotel, you would have said it is conversion for non-residential, which is commercial. So therefore, I want you to bring in some amendment to make it more stringent, so that you penalize these people who are giving these places without getting concurrence or an NOC from the society, because it's a danger for those people and the family members when you have strangers coming and going, even whether they are tenants or Airbnb, whatever they may be. And the other thing is, when they don't obtain conversion surrender, you can build into your rules. I'm not even saying amend the act. In your rules, you can make the provision so that two things are taken care of: prior permission of the society, and the other thing is NOC for the conversion. So you are using it. I'm not saying renting out continues to be non-distinct, but when you're giving it for entities like Airbnb, commercializing it, then you require conversion sanad for commercial use. Conversion sanad under Land Revenue Code is for use of a land. So you can build a house, but when you're using it for non-residential purpose, then you have to get a conversion sanad. I hope I'm making this clear. Using of the land, not what kind of construction it is. Construction will always be a building. So if you build in, you are safeguarding not only the society and these cooperative movement, but you are also ensuring that the government doesn't lose revenue. That's all I have to say. I'm obliged. Thank you. माननीय आमदार जेनिफर मोन्सेरात. Speaker, sir, I rise to support the demand and oppose the cut motions. Firstly, Speaker, sir, I would like to thank the Honorable WRD Minister for his very timely action in desilting all the nallas in Talegaon. As you know, Goa experienced a lot of rainfall, but fortunately in my constituency there was not much of a problem because of the desilting that was had taken place by the department. And I would like to also thank the department, especially Chief Engineer Mr. Badami and the Executive Engineer Mr. Vaz, who are very prompt in their duty and never fail to be present at the site whenever they are called for an inspection. And I think this is only possible if the person at the helm of the affairs is proactive and dedicated. So I would like to thank you once again, sir. Speaker, sir, I would like to draw the attention of the Honourable Minister to a few pending works which I have in my constituency. I'll just be very specific about it. One is the restoration of the anti-sea erosion wall, which is in Orchel. That work has been pending since 2021. Due to some reason, it was cancelled. So I would request you to re-tender that, please, because this retaining wall is like a breach for the houses which are there. So with the surge of the sea and very strong winds, it could affect the houses present there. Then I have two retaining walls. One is in Oitian, so I will forward it to you. Two actually in Oitian.
For one, the estimate has already been prepared and awaiting administrative approval. The other one, sir, nothing has been done so far. So if you could instruct your engineers to come to Talegaon, and I can show them exactly where it is. And sir, this is very crucial because during the rains, with the heavy rains, there's a tendency for landslides. So this would protect the houses which are on the hill. In addition, also estimates for improvement of cleaning of nallas at different locations in Talegaon have also been submitted and awaiting administrative approval. Speaker, sir, there is one very important work that has to be done, that is the Ganesh Visarjan in Sailabat. I know we might be a little late in bringing it to your notice, but if it can be done before, it's very minor repairs. So if it can be done before the Ganesh Chaturthi, I would be very grateful. The next work that I have is the Donopol Jetty. See, the existing ramp at the Donopol Jetty is in a very bad condition, and that is used by the operators and also by tourists. So if that can be done, I would be also very grateful for that. Approval for Nalla wall at Sailabat. Sir, I have already got the administrative approval for that, and I would like to thank you for the same. Thank you, Speaker, sir. माननीय आमदार डिलारा लोबो. Speaker, sir, I am here today to support the demands listed for the day. Regarding demand number 71, cooperation. हे आमचे कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसता तेंचे फकत एकूच मागणें की तेंचे रेगुलर ऑडिट करचे टायमार. कितें जाता हे कोऑपरेटिव्ह बँक्स क्रेडीट सोसायटीज ती FDचेर नाजाल्यार तेंचे ते सेविंग अकाउंटाचे बो करून FDचेर मातशे सुबेज इंट्रस्ट दितात. रेट ऑफ इंट्रस्ट दे गिव अ लिटल मोर. आनी आमची गरीब लोक गांवांनी आसता ती दे प्रिफर टू गो ओवर देर बिकॉज दे गिव 1 or 2% rate of interest more and they FD करतात. So तेंचे इंटरेस्ट तुमी राखचे. Do regular audits, see that only this board of directors don't take loans and finish off those credit societies. That is my only request. Now regarding demand number 74, water resources. When coming to water resources, हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मिनिस्टराक. तेणें आमकां 3 कोटीचो हुडो बीच ब्युटिफिकेशन इन दांडा शिवोली हें पास करून आय थिंक विदीन अनदर 2 months it will be ready for inauguration. It's a beautiful view. I really thank you, and we are blessed with a able team what you have under the leadership of आमचो बाब C Badami. वाज आमचो येई विनू आनी जेई रेशमा दे आर रियली डुईंग गुड वर्क. आनी हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा आमचे ते लिंक रोडाचो तुवें इन्स्पेक्शन करूंक येयलो तूं आनी तुवें आमकां तो JCP धाडले. पूण जेन्ना JCP धाडले सर वेन इट इज क्लिनींग ते सायडीचे वॉल मोडटात. सो देर इज अ नीड टू कन्स्ट्रक्ट दोज वॉल्स. नाजाल्यार ते धाकटुलेच हे कशें आहले ते आतां रिवर कशी जाल्या ते क्लीन करून. आनी इफ यू हॅव समथींग इन युअर डिपार्टमेंट थंयसर खूब आमचे सोड्याचे लोक आनी आमचे शिवोलचे लोक ते लिंक रोडाच्या सायडीक दोनूय वाटांनी तूं पळयला थंयसर थंयसर शेतां लायताले. आतां थंयसर वीड्स येयल्लेले आहा. सो ते कशे क्लीन करून ते लोकांक दिवचे होच व्हडलो प्रश्न पडलेलो आहा सगल्यांक आमकां. So if you can help through your department and with agriculture department together, if those places can be recultivated by our farmers, it will be great help, Speaker sir. मागीर आतां तुवें सांगलेलेंच आहा आमचो मानशेचो बांद. हांवें कॉलिंग अटेन्शनाक उलयल्लें तेन्ना तूं नोव्हेंबरान पासून करता म्हणून. सो आय रियली थँक यू आनी आय ओन्ली प्रे ह्या पावसान फुटोना जाल्यार पुरो म्हणून बिकॉज इट विल बी अनदर ट्रेजेडी देर. एन आमचे माणस शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब आहात. तुमी इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले आनी तुमचे येई आनी जाणात ते माणस ते जे एस्टिमेट जाला दिसता म्हाका वेगान टेंडर करून हे माणशेचें कामूय करचें म्हणून आमचे
my request. Cleaning of the nallas was done, but was done a little bit late this year, I know, because of the code of conduct. पूण ही सिस्टम आसूंक जाय स्पीकर सर की कोड ऑफ कंडक्ट जालो नाल्यार कितें आतां नेक्स्ट इयर जिल्ला इलेक्शन येतलें मागीर परते कोड ऑफ कंडक्ट म्हणून फावना वेदर देर इज कोड ऑफ कंडक्ट ऑर नो इन द मंथ ऑफ एप्रील मे ऑल द नल्लास हॅव टू बी क्लेन्ड that you have to tell your or instruct your officers that it should be sent by April May पासून सगळे नल्ला क्लीन करून जावंक जाय आनी अशें आसता की खूब जाग्यांचेर दोज नल्लाज टायनी म्हळ्यार बारीक आसता सो थिसर JCB वचना आनी लेबर मागीर लेबर ना करतात सो लेबरानूय काम करून दिवचें म्हणून आमचे मागणी मागीर आमच्या मुनंग वाडो थिसोर आसगांव रिटेनिंग वॉल ऑफ बांदपाचें आहा तुमचो येई जाणा आय थिंक प्लीज आय वूड रिक्वेस्ट यू टू डू इट एज सून एज पॉसिबल आनी आमचे इगोजे कडेन शिवोली चर्च थिसोर ब्युटिफिकेशन केलां आनी आतां सोडून दिल्लें आहा नो बडी इज लुकींग आफ्टर ब्युटिफूल लायट पोल्स आर पूट फाउंटन इज देर बट देर इज नो बडी इज टेकिंग केअर ऑफ इट वॉज डन थ्रू WRD ओनली सो आय वूड रिक्वेस्ट यू टू लूक इन टू इट मेजर थिंग इज अबाउट आ तिलारी कनाल लिकेज आहा तेजें वॉटरप्रुफींग तुमी केन्ना पासून ती हें करतले ते लिकेज जावन आमच्या सोड्या लोकांचे घराची सेप्टिकां पासून ओवरफ्लो जातात नॉट ड्युरींग द रेन्स अदरवायज ऑल्सो सो तिलारी कनालाचे वॉटरप्रुफींग वेग्यान करचें म्हणून आमचें मागणें आनी पावसाच्या दिसांनी ओवरफ्लो जाला तर ऑलरेडी उलयल्लें आहा तुजे कडेन हो येता त्या पावसान ओवरफ्लो जावंक फावना ते क्लिनींग नल्ला करूंक जाय पयलेच जाल्यार सारको क्लीन करचो आनी आमची 3 घरां बुडलीं ह्या वर्सा तुजे कडेन हांवें कंपेन्सेशनाकूय लेटर दिल्ली आहा तेजे तुमी प्लीज लूक इन टू दॅट ऑल्सो आय वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू टू लूक इन टू see that the water bodies like Ganpati Visarjan ponds springs आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमच्या सोडियान आनी आमच्या ओशेलान 2 कडेन स्प्रिंग वॉटर्स आहा इफ दॅट कॅन बी युज्ड आनी फिल्ट्रेशन प्लांट घालून तेच पिवपाक उदक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दॅट वॉटर इन द फिल्ड्स इफ समथींग कॅन बी डन अबाउट दॅट इट वूड बी नायस आमच्या अंजुना पंचायतीच्या सायडीकूच एक वॉटर बॉडी आहा सो ती रेगुलर मेंटेन करची म्हणून आमचें मागणें मेंटेन सारकी जायना सर आनी एक सांगूंक सोदता यू हॅव टू डू अ स्टडी वे लोक बोरवेली मारीत असतात बोरवेल मारतात आनी दे यूज दॅट वॉटर फॉर कमर्शियल यूज टँकरी दीस रात ते टँकर येतात दे एक्स्ट्रॅक्ट दॅट वॉटर फ्रॉम द बोरवेल आनी आख्या संवसाराक ते सप्लाय करतात आनी बिकॉज ऑफ दीस बोरवेल द सरावंडींग वेल्स तेंचे वॉटर लेवल देंवता तांकां ह्या वर्सा आमचे खूब अश्यो बांयो सुकल्यो मार्चानूच सुकल्यो सो हे बोरवेल शूड नॉट बी गिवन परमिशन फॉर कमर्शियल पर्पज आय मीन पिवपाक ओके बट नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज दॅट्स नॉट रायट आय एम नॉट फेअर फॉर दोज हू हॅव देअर ओन घरान बांय आहा आनी सायडीचो कोण बोरवेल मारता आनी टँकर घालता आनी सगळ्या गांवांक विकता आनी वॉट अबाउट तेजी हे फॅमिलीची बांय सुकता मार्च एप्रील प्लीज लूक इन टू दॅट and I'm sure and thank you very much for all your help and support. Thank you, Speaker sir. माननीय आमदार माइकल लोबो. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, let me begin with Water Resources Department, the demand which is very important for Goa and people who are crying for drinking water. Speaker sir, I am speaking about
river Madai, which we also describe as, it's also called Madai. The conflict between the two states, Goa and Karnataka, Speaker sir. Decades have passed, this conflict is going on. And this conflict is being used, this river Madai, which we say is our mother, is being used politically by Karnataka government and also by Goa government. म्हणजे दोन्ही वाटेचे नॅशनल पार्टीज हे रिवर मदईचेर भरपूर इलेक्शनाच्या टायमार, इलेक्शनाच्या उपरांत, इलेक्शन लागीं पावता, हेचेर भरपूर इतले आश्वासनां दिता की रिवर मदई उखलून व्हरोन ती कर्नाटकान घातलेल्या भाशेन अशें जाता. आनी हिंगासर घे आमी गोंयचे लोक रोडार येतात, पणजे येतात, CMांक मेळोंक येतात, डेलिगेशनां येतात, आमचे आमदार सगळे आबूज जाता. हें आमी चालूच पयल्लें आहा स्पीकर सर. आनी म्हाका उगडास येता जेन्ना रिवर मदय डायवर्जनाचें काम सुरवात जालें आनी हे डायवर्जनान जे मेन बेजन आहा तेजे ट्रिब्युटरीज आहा कल्सा आनी बंडोरी हेचे डायवर्जन करून मलाप्रभा बेसनान तेंच्यांनी हें डायवर्ट ऑलरेडी केलें. आनी आमी ह्या सभागृहान स्पीकर सर आमी ह्या सभागृहान उलयत आहा, एवरी असेंब्लीन येता आमी उलयता. मंत्री आतां नेवत जाल्लो आहा, 2.5 वर्सां जालीं, तेणें खूब काम केलां, हांव तेजेर कांय दोश दिना. आमी 2012 आमी आमदार जाल्यात तेन्नासून आदलो त्या टायमाचो WRD मिनिस्टर, त्या टायमाचो CM मनोहर पर्रीकर 2-2 वरांची भाशणां ह्याच सभागृहान जालीं. तुमी आसले स्पीकर सर, तुमकांय उगड आसा. आनी भाशणां जाल्या उपरांत डेलिगेशन घेवप आनी दिल्लीक वचप, आमचें मेमोरंडम दिवप. 2018 जे मदय डिस्प्यूट ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिली तितून हे ड्रिंकींग वॉटर प्रोजेक्ट म्हणून तेंच्यांनी कामूय सुरवात केलें कर्नाटकान. काम सुरवात केलें, काम जोरान गेलें, इतलें जोरान गेलें की आमकां हिंगासून सभागृहाचे बस केली, गाडयो केल्यो आनी हिंगासून आमकां येले. तेन्ना आमचो स्पीकर आसलो आतांचो मुख्यमंत्री. आनी खुबशे जाण आमदार येयले, थोडे जाण येवंक ना, मंत्री येवंक ना, पूण आमचो आतांचो मुख्यमंत्री जो त्या टायमाचो स्पीकर आसलो, ही लॅड द डेलिगेशन. आनी आमी आमच्या दोळ्यांनी पयलें स्पीकर सर, आमच्या दोळ्यांनी पयलें की केदे मोठ्या प्रमाणान हे रिवर आमचे गोंयचो फ्लो आहा तो डायवर्ट करून सारको व्हरोन ते इश्टाक व्हरोन ते सारके मलाप्रभा बेसनान तेणी तें डायवर्ट केलें. आनी आमी पळयतूच उरले. म्हाका दिसता आयज सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरांनी ते आपल्या आपली वाड्यान, आपल्या विलेजीन ते कितें ती कामां जातलीच. आयज हे मदय कशें आमी वाचयतले तेचेर हो आयज डिस्कशन जावपाची गरज आहा. आनी मिनिस्टराचो रिप्लाय शूड मोर फोकस ऑन दीस, that we will lose this river. What will be the consequences if we lose this river? Speaker sir, February, March, April, May, flow of this river which comes in the state of Goa तो वचोन चॅक करपाची गरज आहा स्पीकर सर. हांव पर्सनली ते सायडीनसून वयताना आमी स्टॉप जाले 4 सोत्यांचेर आनी 4 सोत्याचेर फ्लो कांयच ना स्पीकर सर. अशें बारीक 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 उदक फुडें धुकलता. जे आमी जे एक बरो प्रेशर, एक 1 HP पंप लायलो आनी ते सारकें अशें घातलें आनी उदक तशें येता, तितले स्लो प्रेशरान उदक येता फुडें. कित्याक स्पीकर सर, कित्याक येता अशें? हांव कोर्टांचें कांयच उलयना. कोर्टान डिस्प्यूट चालूच आहा. कोर्टान एक वाटेन डिस्प्यूट चालू आहा, कर्नाटका काम जोरान करीत आहा. स्टेट व्हडली, MP खूब आहा. आमचे 2 MP, स्टेट येदीच धाकटी. वॉट वील बी द कॉन्सिक्वेन्सीस इफ दीस वॉटर कंटिन्यूज लायक दीस? म्हणजे आमी जे उलयता
वॉर जातले उदका खातीर. दे वील बी वॉर बिकॉज ऑफ रिवर्स. म्हणजे ही रिवर आपली, ही रिवर तुजी. स्टेटी कडेन झगडटले, प्रॅक्टिकली दाण्यांनी झगडटले. फाटल्या दिसांनी आमचे बशी फोडल्यो कर्नाटका गेल्ले पळय तेन्ना. म्हणजे हिंगासर जेन्ना जेन्ना आमी बोवाड करता एसेंब्लीन, आमची बस फोडटा ते, कदंबा बस फोडटा. स्पीकर सर, हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता, वेरियस कोर्ट ऑर्डर, ट्रिब्युनलाची ऑर्डर, सुप्रीम कोर्टान केस चालू आहा, पूण खंय तरी आमकां, आमी धाकटी स्टेट 2 MP म्हणून आमकां सायडीक दवरल्या काय? आनी चीफ मिनिस्टर इज फायटींग टूथ एंड नेल. पूण कितलेशेच कोण ट्वीट करता, सेंट्रल हितून दिल्लीसून कोण ट्वीट करता, EC क्लियरन्स दिले, काम सुरवात जावपाचें आहा, इलेक्शन लागीं येयलां कर्नाटका. ट्वीट करता आमकां त्रासान. आतां स्पीकर सर, ड्रिंकींग वॉटर दिवचें म्हणून तांकां सांगलां. वॉट इज द मिनींग ऑफ ड्रिंकींग वॉटर? तें आमकां मिनिस्टरान आयज सांगपाचें. वॉट डीड द ट्रिब्युनल से अबाउट द ड्रिंकींग वॉटर कर्नाटका कॅन यूज आनी कितली क्वॉन्टिटी, अँड हाव इट शूड बी एक्स्ट्रॅक्टेड. म्हणजे त्या बेजनांसून, म्हणजे त्या रेवरांसून ते उदक कशें काडप आनी कर्नाटकाच्या लोकांक दिवप. कर्नाटकाचो लोक आनी MLA एसेंब्लीन 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 वरां ते भाशणां करीत रावता. म्हणजे प्रत्येक एसेंब्लीन 4 वरां तेंची भाशणां आसता. म्हणजे सगळे जाण आमदार थिंगासरले बेलगांव आनी ती खानापूर एरियाचे सगळे जाण भाशणां दिता, 1-1 वरांचें भाशण. कितें? वी डोंट वॉन्ट ड्रिंकींग वॉटर, वी वॉन्ट वॉटर फॉर एग्रीकल्चर, वी वॉन्ट टू ग्रो आवर क्रॉप्स, दिस इज आवर वॉटर, दिस इज आवर रिवर, it is situated, it is located in our area. How can Goa have a claim on it? Speaker sir, ही मोठी गंभीर समस्या आमकां जावपाची आहा फुडें. फ्युचरान दिस इज गोइंग टू बी कट्रोत. म्हणजे आमी जेन्ना म्हणटा अशीच सुरी मारून गोमटी उडयली, तशें आमकां गोंयकारांक जावपाचें आहा. आयज जो तर आमी ही मदय आमच्या खातीर, मदय आमच्या खातीर वाचयना, हे सगळे एरिया ड्राय जातली. रिवर मांदोवीन जें उदक येता तें उदक पावचें ना. हांव 4 म्हयन्याचें उलयतां. पावसान उदक फ्लो आसतलोच. स्पीकर सर, पावसान वयरसून उदक येता. हें आमचें नॅचरल वॉटर जें येता हें फुडें आमकां पेंवपाचें ना. आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां. आमी जेन्ना 2019 आमी हिंगासून गेले, ह्या सभागृहांसून गेले, 18 ह्या सभागृहांसून गेले, तेन्ना आमी दोळ्यांनी पळयलां स्पीकर सर. वॉट वॉज द स्टेट, कशें कर्नाटकान 4,000 कोटी, अरावंड 4,000 crores दे स्पेंड. 4,000 ते 5,000 कोटीचो टेंडर तो. इतले पयशे मोडून तेंच्यांनी काम केलें, काम कंप्लीट केलें. आमी कांयच करूंक पावोंक ना स्पीकर सर. आमी एक स्टे हाडूंक पावोंक ना. सुप्रीम कोर्टान वचून आमी स्टे हाडूंक पावोंक ना. ट्रिब्युनलाक आमी कूड नॉट कन्विन्स द ट्रिब्युनल दे आर डुईंग द वर्क. तेंकां कोर्टान सांगलें काम बंद करूं. ऑर्डर कांयच ना स्पीकर सर. म्हणजे खंय तरी आमी फाटीं उरल्या अशें म्हाका दिसता. अँड दीस इज द रिजन I am bringing it to the notice of this house, this august house, bringing it to the notice of the Honorable Chief Minister, bringing it to the notice of the Honorable Minister and our Chief Engineer Badami, who has worked for this Madai Bachao. म्हणजे तो चीफ इंजिनियर आता तेन्नासून आहा आनी आयज बसून आहा. हांव म्हणना तेणें खंय रॉंग केला. तेणें सगळें 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन कशें डिफेन्स करूंक जाय, कितें करूंक जाय तितलेंय केलां. पूण म्हाका दिसता आमी फाटीं पडले हितून. वी हॅव रिमेन्ड बिहायंड. म्हणजे खंय तरी आमी फाटीं उरले आनी रिवर डायवर्ट जाली. आतां तेणी रिवर डायवर्ट कशी केल्या स्पीकर सर? तेणी रिवरान भितर कॉन्क्रिटाची वॉल दोशी वाटेन घालून बॉक्स कल्वर्ट करून तेणी आख्खो अंडरग्रावंड व्हरोन ती रोडाच्या पोनसून व्हरोन ते सायडीनसून व्हरोन तेणी मलाप्रभा रिवरान ती बेजनान ती घातली. आमचे कडेन फोटोज आहा, आमचे कडेन व्हिडियोज आहा, आमचे कडेन सगळें आहा. कोर्टान दाखयले, कोर्ट स्टे दिना. कोर्ट म्हणटा आमी स्टे दिल्या पूण काम चालूच आहा. स्पीकर सर, हांव आनीक मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की लास्ट
लास्ट असेंब्ली मिनिस्टरान सांगलेले दॅट वी वील बिल्ड डॅम्स, स्मॉल डॅम्स, बीग डॅम्स अक्रॉस द रिवर मदय, म्हणजे आमचे गोवाचे टेरिटरीन आमी भरपूर डॅम घाली आनी उदक आमकां ड्रिंकींग वॉटर पर्पज जे आमकां उदक लागता ते आमी घेवया, आमी ते उदक व्हरया, ट्रीट करुया, लोकांक सप्लाय करुया फॉर ड्रिंकींग पर्पज, ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, जे उदता पळय ते एग्रीकल्चरल पर्पज. हें काम खंय पावलां हें मिनिस्टरान आयज सांगपाची गरज आहा. आनी तेका तुमी बजेटरी प्रोविजन हे डॅम बांदपाक, हे कितले डॅम तुमी सांगलेले आमकां 12 डॅम कितें तरी बांदता म्हणून, म्हाका उगडास आसा. हे कितले डॅम खंय पावला हेचे वर्क ऑर्डर दिली आनी काम खंय पावला, बजेटरी प्रोविजन तुमी कितले केल्ले आहा स्पीकर सर. आनी वॉट इज द प्रेझंट स्टेटस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जे आमची केस चालू आहा, जी आमची केस कोर्टान चालू आहा तेजे प्रेझंट स्टेटस कितें, आमचो खंयचो लॉयर तेका हें करता, आमकां डिफेंड करता, स्टेट ऑफ गोवाक खंयचे लॉयर डिफेंड करता, आनी आमचो एडवोकेट जनरल एसिस्ट करपा खातीर कितले लॉयरांचो हेल्प घेवन थिंगा वयता, एंड वॉट आर वी डुईंग अबाउट दीस डिस्प्यूट वीच इज गोईंग ऑन विथ कर्नाटका स्पीकर सर. स्पीकर सर, मदई उलयले आमी, तेचे भायर जे आतां आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान खुबशीं कामां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां करून दिल्ली आहा स्पीकर सर. तेका हिंगासर आमी तेका देव बरें करूं म्हणटा की एवरी टायम वी सेड दॅट वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट द पॉन्ड्स, तोयी जी आहा आदली आमची, जी प्रायम मिनिस्टरान सांगली की तोयांसून उदक तुमी एग्रीकल्चराक यूज करा, तोयांसून उदक तुमी ड्रिंकींग पर्पजाक यूज करा, कित्याक वॉटर इज व्हेरी स्कॅर्स. आनी तितून मिनिस्टरान आमकां पार्रा विलेजीन 5 पोंडा आमकां हार्वेस्टिंग करपाक, म्हणजे क्लिनींग करपाक, तेका रिटेनिंग वॉल लोबरांची बांदपाक, ती तेका न्यू झोरे कशे म्हणजे आनीक पोनाक खोलायली आमी, ती सगळी बरी ब्युटिफाय केली आनी मिनिस्टर इनॉग्रेशनाकूय येयलो. अशें म्हाका दिसता मंत्र्यान चिंतपाक जाय की आख्खे गोंयान जितक्यो विलेजी आहा ही आदली तोयी आहा तितली तोयी लोबरांनी बांदकाम, नॉट कॉन्क्रीट, लोबरांनी बांदकाम करून ती तेका उदकाची सोर्स जी पोनाकसून येता वो सायडीकसून येता ती रिजुवेनेट करपाक, रिजुवेनेट द पॉन्ड्स, तितून भितर फिल्टर्स घालप, म्हणजे उदक वयरसून सकला येवपाक जाय, म्हणजे फिल्टर जावपाक जाय तें उदक, आनी दॅट कॅन बी यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, इवन if there are no buildings around, it can be used for drinking purpose by installing water treatment plant, like तिंगा सायडीक water treatment plantूय घालपाक जाता स्पीकर सर. स्पीकर सर, मदईचेर उलयतना एकूच पॉयंट हांव एड करूंक सोदता. वी हॅव टू फायट दॅट मदय गोज टू दॅट आमची रिवर जो हे आहा चॅनल, इट गोज टू द आवर फेमस वायल्ड लायफ सँक्चुरी, म्हणजे ही आमची वायल्ड लायफ सँक्चुरी जी आहा, टायगर रिजर्व जावंक ना तो, बट मदय वायल्ड लायफ सँक्चुरी इट इज अ नोटिफायड सँक्चुरी, आनी थिंगासर त्या रिवरान बांदकाम करप इलिगल, हो पॉयंट व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा, हो हांव मिनिस्टराच्या नदरेक हाडूंक दिवंक सोदता. दॅट इज इलिगल वॉट दे हॅव डन. दे वर ओनली अलाउड टू एक्स्ट्रॅक्ट वॉटर बाय पायप, by putting pumps and take it for drinking purpose. So wo point ministran आपल्या मोतीन दवरचा स्पीकर सर. स्पीकर सर, हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की सगल्यांक उदकाचे खूब गरज आहा, सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी उदकाची खूब गरज आहा, आनी हे जे आमी पायपलायन जी घातल्या मिनिस्टरान आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाचें जे काम चालू आहा हें एक्सपर्टायट करपाची गरज आहा. लास्ट 3 years वी आर डुईंग इट. पायपलायन जी गिरीसून स्टार्ट जाल्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता, कलंगूट आनी पिलेन, ही आमकां दोगांयकूय लागता, म्हाका लागता आनी ऑनरेबल मेंबर केदाराक लागता, आनी हें उदक आमकां दोगांयकूय यूज जातलें. 15 MLDचो प्लांट आमकां मिनिस्टर बांद दिवपाचो तेणें उतर दिलें, तेणें कामूय सुरवात केली, आमी तेका जागोय दिलो. कोमनीदाद ऑफ कलंगूट एंटनी D'Souza and his team gave us unconditional NOC. We have to thank him. I want to thank him from this August House, the entire team of Komunidad of Kalangut who gave us the place to build a sump for pumping the water up to the water treatment plant.
आणि जी पायपलायनचे काम चालू आहा गिरी अप टू कलंगूट हे बेगीतले बेगीन काम कंप्लीट जावचें तेका बजेटरी एलोकेशन जे दिल्ले आहा तितूनसून जे कितें फायनान्सान पयशे दिवपाचे आहा ते बेगीन दिवचे कित्याक सो दॅट द कोस्टल बेल्ट वील गेट वॉटर बिकॉज आमी हे उदका खातीर केन्नासून रावल्या आनी आयज जातलें फाल्यां जातलें म्हणजे लोक रावल्या की केन्ना हें काम कंप्लीट जातलें पळय तें म्हणजे तुजे वाटेनसून जें कितें काम उरलां तें कंप्लीट जायत जाल्यार PWD कॅन टेक ओवर दीस वर्क एक मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आहा म्हाजो की यू कम ओवर देर and do one inspection and we'll also bring the PWD when they can start the work of water treatment plant, Speaker sir, in Kalangut and Saligaon constituency. Speaker sir, अनेक हांव नदर एक मिनिस्टराचे हाडूंक सोदता की कांदोली विलेजीन पंचायत ऑफ कांदोलीम have taken up cleaning of the ponds अंडर युअर एबल लिडरशीप म्हणजे तुमचे डिपार्टमेंटाचे हे करून तेंच्यांनी क्लिनिंग ऑफ पॉन्ड चालू केला तांकां तुमचो हेल्प जावो म्हणून सांगला तेंच्यांनी आमकां सो प्लीज विजीट दोज ब्युटिफूल पॉन्ड्स वीच दे आर व्हेरी बीग पॉन्ड्स वीच रिक्वायर्स युअर अर्जंट अटेन्शन आतां तेणी कित्याक स्पीकर सर काम सुरवात केली इतल्याकूच लागून की प्रायम मिनिस्टरान अनावन्स केलें दिल्लीसून आनी मन की बातानूय सांगलें तेणें की दॅट all these ponds needs to be done up. So the village panchayat took the initiative so that people can use the water for agricultural purpose. Speaker sir, एकूच हांव सोपयता आतां की cooperative sector is can be made very big in our state of Goa as far as agriculture is concerned, as far as cooperative sector आमचे जे सोसायटी आहा तेजेर हांव इतलेंच उलयतां की हिंगासरल्या सभागृहान आमच्या बाब रेजिनाल्ड आसूं आनी कोण तेणी खुबशे हो इश्यू काडलो कोऑपरेटीव सोसायटींतले पयशे नाच जाले म्हणून स्पीकर सर हें कितें एकावंटेबिलिटी आसपाची गरज आहा पयशे गरिबांचे बारीक लोक जमा करता पयशे ते बँकेन वचना नॅशनलायज बँकेन सोसायटीन आमचो कोण तरी गांवांतलो भुरगो काम करता हो कोण तरी तेजो डायरेक्टर गांवचे मनीस डायरेक्टर आनी अशें ते चिंतून ही सोसायटी आमकां इंट्रस्ट जे आहा एक 3% सुबेज दिता स्पीकर सर 3% ओ 2% ओ 5% ओ 4% अशें सांगता ते आमी 4% आमचो रेट ऑफ इंट्रस्ट सुबेज ते घरा येता सर्वीस दिवपाक तुजो अकावंट उकोडपाक घरा येता स्पीकर सर आनी जेन्ना हे जाणा जाल्ले म्हणजे वळखीचे लोक जेन्ना घरा येता आमी ना म्हणूंक शकना ते माय शापाय काडटा आनी ती सायन मारता आनी तो अंगुठा लायता आनी ते अकावंट ओपन करता स्पीकर सर 1 लाख 2 लाख पयले घालता भितर मागीर 5 घालता जे कोण बरे जमा करून दवरलेले कुवेटचे पयशे दिनार आनी डॉलर आनी कितें ते सगळे ते हाडटा आनी जे दुसऱ्या बँकेन आहात ते काडटा 5% एक्स्ट्रा पयशे मेवतले म्हणून खुबशे सोसायटी पळय रिजनल सांगतलो तुका आमचो बिचोलीचो आमचो आमदार सांगतलो तुका हे सोसायटीच ना जाल्यो स्पीकर सर म्हाजे कडेन खुबशे जाण लोक येयले की हे पयशे जे आमचे आहा ते परतून मेवपाची गरज आहा कितें ते सोसायटीचें नांव तूं सदांच हाडटा मरे ते विजनरी ते विजनरी म्हणजे कितें स्पीकर सर तेजें नांवूच चेंज करपाची गरज आहा विजनरी म्हणजे विजन दाखोवपी दुसऱ्याक तेणी सगळ्याचें विजनूच उडयलें म्हणजे पट्टी लायली सगळ्यांचे म्हणजे कितें पानां पुसता पळय तशी लावन गेले स्पीकर सर आनी आजून पासून तेंचेर कारवाई जायना म्हणजे खंय तरी मिनिस्टर जेन्ना रिप्लाय दिता तेन्ना आमकां कितें सांगता की आय डू नॉट हॅव द पावर्स म्हाका दिसता कामकाज 4:30 मेरेन स्थगीत करता